म्हज्या सांग्यांक दिवन दी तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर हे रेतीर सोलोन व्हरूंक आसात मनादेक बाप रिचर्ड कॉड्रस कापुजीन पोट्टा रेतीर मंदीर पोट्टा जावन ते आयल्यात हे रेतीर सोलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव आसात हांगासर जॉन डिसोजा हर एक दीस हर एका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती सोलोन व्हरतात, आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकां स्वागत म्हणटा. ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात डिवायन वर्ल्डाचे, तांकां स्वागत म्हणटा. मोगाच्यान तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर आमकां बोवा परबायचो स्वागत तुमी दिल्ल्या खातीर आनी हांगा जमल्यार तुमकां आमी सर्वांकी मोगाचो स्वागत दिता. आनी क्रिस्त जयंती जनंतच्या पयले आमची रेती जावन आसा. अपुरबाय तरान आमकां आदार दिता. जेजूक आमच्या काळजांनी स्विकार करूंक आनी जेजूक आमकां काळजांनी स्विकार करता आसतना आमची कुटुंबां खंयच्या तरान आमी बांदून हाडी जाय. आमच्या कुटुंबांनी आसलेलें उणेंपण भरती करचो. जेजू आमच्या सांगात आसतना आमकां कितेंच उणेंपण आसचें ना म्हणून आमी समजून घेवचें. त्या देखून जेजूक व्हरत्या तरान आमच्या मदगात आमी येवकार मागचो. आनी केदाळे आमच्या सांगात जेजू आसतना निरंतर ताच्या व्हरत्या जिवितांत आमी भागीदार जातना आमी संतोशान जियोंक साध्य जाता. जे रेतीर दिसांनी हांव पळयता केदाळे तो उल्हास तो संतोश कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता आमी आसतना आमी भियोवची गरज ना. कित्याक तस्सो आमचे हर एक गरज संपोवन तरा मुखार व्हरता. आमचो वांटो तो उक्तो करता. तर आमी सगळीं उबी रावया, जेजूक आर्गां दिवया, जेजूची स्तुती करया. जेजू व्हरत्या तरान जेजू आमकां मेळ्ळ्या खातीर ताका व्हडा मानान आनी मोगान आमच्या मदगात सदांच आमी दवरया. पान संख्या 67 67 पेज ओपन करा. बेटर म्हणया ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ತನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವ. 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 ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ.
येसु 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 ಎಂದಾಡುವೆ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. सरगाने उगला सम्या जेसो हम गावावरता का दिल्या कधी या बोवर बाईच्या पोंचे दामर्य माया सांगता एक जांची होते भाव केलाय आगड सम्या तुझ्या वरता जेवितात आमका जायतो वाटो दिलाय जेजो त्या मगळा जेसो आमका आशीर्वाद बोल तुझ्या मले रक्त आमका दोन गाठ ओ सगळं सगळं तुझ्या परमेशा वरच्या पवित्र उशांत सदा सला सोदे आणि नितळ सावदे अगायला आर्य का बरग्या सगळे बरे पड जाऊन चातो पावन कर हालेलुया 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 हाले 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 आमेन हल्लेलूया हल्लेलूया आमेन हल्लेलूया हल्लेलूया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगच्या भावनाने बेडे नाव बो आपण बायतारानं एकडी बरोबर बसया मगाच्या देवाचो आत्मो प्रेरक आत्मो ताका जेजोन दिली जायती नांवां आसात आनी ताच्या पैकी एक आबरबाईचें नांव जावन आसा उजो लुकास एवांजेल 12 अध्याय 49 वर्ड तुम्ही पळयली जाल्यार तुमकां थंय पळोवंक मेळटा पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपार म्हळ्यार जेजून म्हणलें उतरां हांव ह्या संवसारांत उजो हाडूंक आयला आनी तेंच स्नानीक योहानान कितें सांगलें मातेवाच्या वांजेलांत हांव तुमकां पवित्र सान दितां उदकांत पूण म्हजे उपरांत कोण येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यांत पवित्र सान दितालो आनी तसलो उजो आमचे थंय दिसान दीस जळोन व्हरतो प्रकाश जालो जाल्यार आमी हेरांक आपरबायतारान एक उजवाड जावंक शकतले तेन्ना जेजून म्हणलें आमी जावंक जाय एक उजवाड तुमी जावन आसात ह्या पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आनी संवसाराचो उजवाड म्हणटना आमच्या थंय तो उजवाड ना तर हेरांक आमी कसो उजवाड जावचो आमच्या थंय काळोख न्हय आमच्या थंय उजवाड आसूंक जाय आमचो सोमी उजवाड आसो तर आमकां मेळ्ळो पवित्र आत्मो तो उज्याच्या शिबांनी त्या सिसां वयर देंवता आसतना तांच्या थंय धैर्य भरलें प्रकाशांत भरले भायर गेले जेजो संदेश तांणी प्रसार केलो आतां तसो उजो आमच्या थंय हर एका घडये उपसोंक जाय आनी तो उजो पालवंक न्हय तो पेटोवन प्रकाशीत जावच्याक जेजून आमकां आपयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर हो उजो आमच्या थंय प्रेरक आत्मो आसलो सदांच उजो जावं जळ जाय तर आमी ताका इल्लें तेल घालूंक जाय हर एक वटेन वातीक वात पेटोवचे ताका तेल घालूंक जाय आनी तेन्ना माती पेटता तशेंच आमच्या जिवनांत तेल घालूंक जाय त्या खातीर हे रेतेऱ्यो हे भगवंतवरू ह्या मिसाचें बलिदान सगळीं आमी आमच्या आत्मीक जिवान घटायन भरच्याक त्या खातीर आमकां म्हणटात आमकां सक्रामेंत आशिल्ल्या देखून कातोलीक क्रिस्तांवांक आमी खंयच्याय मालगणाच्या सिरापाक भियेचें म्हूण ना कित्याक ते सगळे सक्रामेंताद्वारे जेजून त्या कुर्सार घेतल्यात आनी ते सगळे पुसून काडल्यात आनी ते आमच्या लागीं नातिल्ल्या बरी आमकां तांतू जावन ताणें सुडका दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगेचे भावन आनी भयणीनो आमचो तो उजो इतलो आपुरबायतारान जळोंक जाय की हर एका घडये आमी क्रियाळ जावंक जाय
कार्याळ जावंक जाय सोम्याच्या वर्ता मोगान जिवंक जाय आनी तेन्ना तो पवित्र आत्मो आमच्या थंय यथेश्ट मापान काम करता म्हूण आमी सांगेत ना जाल्यार आमचो उजो कांयच पेटना आनी त्या लांकडाक कांय सत्वा ना म्हणटा आमी तशें जातालो आमचो उजो बऱ्या तरान जायचे तर सोम्याच्या सक्तेंत आमी भरता आसतना पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या थंय पेटच्या खातीर आमी पवित्र आत्म्याक आपोवया पवित्र आत्म्याक मागया दुसरें आमी पळयलें जाल्यार पवित्र आत्मा एक मजतदार तेंच आमकां ताणें सांगलां जुवांव चॅप्टर 14 वर्स 15 आमकां सांगता हांव गेलो जाल्यार तुमकां मजतदार दितलो मजतदार कितें करता मजत करता आमी जायते फावटी मजतदारा कडेन मागना हांव त्या देखून आमकां मजत मेळना आतां आमचो एकलो मेन मेस्त्री आसा आनी ताका हेल्पर आसा म्हणटाना मेन मेस्त्री काम करनासतना वचोन न्हिदत जाल्यार हेल्परान सिमेंट काडून घालें नासचेंगी ताका कांय करूंक जायना ताका मेन मेस्त्री जाय मेन मेस्त्री फातर बांदल्यार आनी थंय सिमेंट लेपटयल्यार मात्र ह्या हेल्परान व्हरून दिवेत कितें म्हणे नाटल्यार हेल्परान काडून ओगेत रावचें पडटा थंयसान जाला आमची गत आमी जायतीं जाणां पवित्र आत्म्या विशयान चिंतूंक चिंतिना दाळे एके फावटी खंय पवित्र आत्म्याचे रेतेर आसल्यार थंय पवित्र आत्म्याचें गीत गायलें हर एका दिसा सकाळीं म्हणल्यार बरें आमी पवित्र आत्म्याक मागोवंक जाय हर एका वेळा मागोवंक जाय पवित्र आत्म्या मजत दारा कर आमकां मजत दी तुजी मजत हां आनी इंग्लिशान आमी ताका वापरपाचो वर्ड सांगता कम्फर्टर म्हळ्यार वेंगचें पोटलोवन धरचें कित्याक म्हळ्यार पोटलोवन धरता घेताळा कोणी रडोन आयलीं जाल्यार ताका जायत्यो समस्या आसता जाय जाल्यार भियेनाका आमी आसा म्हूण आमी पोटलोवन धरता पळय कसलें आश्वासन तें आमकां जेजून दिलां आनी जेजून आमकां पोटलोवन धरलां हर एक फावटी तो पोटलोवन धरता पूण आमी ताच्या वेंगेक वेता ओंगी आमी त्या मजतदार पवित्र आत्म्या कडेन विचारता ओंगी आमकां मजत करी तें आमचे वयर होंदोन आसा त्या देखून आमी चड आठवण तकली आठोवची गरज ना जस्ट इतलेंच मजतदारा आमकां कुमोकर मजतदारा म्हजेच सांगता राव मजतदारा कसलीं कामां जायनात बसा आनी मागा फकत कामा खातीर मात मागचें न्ही ती एक मोतींत आसूं न्ही थोड्यांक आमकां काम जालो वयस मेलें तशें करिनाकात जायत्या जाणांची संवय अशीच जाल्या आमची आमकां ग्रॅटिट्यूड ना आमकां उपकार आठवणी ना उपकार आठवणी देवाची करा मनशाची करचें म्हण हांव सांगना पूण देवाची उपकार आठवणी आमी करूंकच जाय उपकार आठवणी म्हळ्यार कितें मेळिल्ले उपकार आठवणी म्हळ्यार आनीक आमच्या मागण्याचें जिवीत सर्ती करचें आनीक पवित्रपणान जिवचें आनीक देवाचपण आपणावचें तें दॅट इज ग्रॅटिट्यूड आनी तें ग्रॅटिट्यूड करचें जाल्यार आमी सर्तीक देवाक लागीं जोरूंक आसा आनी तसलें बरें बरें दिवच्याक पवित्र आत्मो मजतदार जावन आमचे सांगता सदांच आसा आनी ताका आप इलेक्शन तो आमकां खंडीत आमच्या गरजां पावतलो जायते फावटी आमचे भुरगीं एग्जाम बरयता आसतना हांवें केदाळ 10th स्टँडर्ड एग्जाम पवित्र आत्म्याची मजत मागनासतना एकच एक एग्जामांत हांव ताका बसोंक सोडिनातलो तांणी गेले जाल्यार उबे रावन हात जोडून खंयची धर्माची जावन तें म्हाका पडोवन वचना पवित्र आत्म्या तो धर्म हो धर्म म्हणना कोणा पळयता तांचे लागीं तो वता कित्याक धर्म खात जात आमकां मात्र देवाक आनी पवित्र आत्म्याक तें पुराना कोण ताका आपण दिता तांचे लागीं वचोन तो तांच्या ससाय घेता त्या देखून म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक हांव म्हणटालो हात जोडा आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागा प्रे टू द होली स्पिरीट तांकां होली स्पिरीट काले म्हूण कोत्ता आसचें म्हणून म्हाका गरज ना पूण म्हज्या होली स्पिरीटाक हांवें आपयता आसतना म्हज्या भुरग्यांक तो आदार दितालो जायत्या जाणांनी आमी बोब घालची म्हजो पूत शिकना फादर म्हजे भुरगे शिकना कितलेशे कंप्लेंट कितल्या जाणांनी आमी पवित्र आत्म्या कडेन वचोन पवित्र आत्म्याची मजत मागल्या पवित्र आत्म्याची मजत मागिल्ल्याक ताणें दिनासतना म्हळ्यार दिता तो आमी मागना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून आमी आमचे थोडे रट्ट्यान रुटीन तेणे आमकां मेळटा पळय तेंचे कडेन म्हणा त्या म्हणा न्ही तुका पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्मा आपय पळय घटाय पळय तुजे कल कार्यां जायनात माग आनी ती जाल्ल्या उपरांत दोडत्या मापान देवा सांगत एक जा मागण्यात एक जा पवित्रपणांत एक जा आनी सगळें तो आसा करतालो तर आमी उबी रावया पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात आमी आपोवया आनी मजत मागा खंयची तुमची प्रॉब्लेम आसात कितें तुमची कामां जावनात आनी कितें तुमकां ससाय जाय ह्या वेळार सांगा पवित्र आत्म्या मजत दारा पळय हे म्हजे कश्ट हे म्हजें दुख ही म्हजी पिडा हे म्हजें आनी तुका संतोष जाला तेय पवित्र आत्म्या सांग आनी पवित्र आत्मा सगळें पळोवन घेतालो
ಬಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 145 145. दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये तेलाची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर 145 पेज 145. दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवो ये तेलाची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर शेळले आमची क्रिस्तीची न्ही उर्बेन तुंबोर दिवण तुजी देणी शेळेले आमची क्रिस्तीची उर्बेन तुंबोर दिवण तुजी देणी एकवट आमचो सदांच वाडय सडय एकवट आमचो सदां वाडोय सडोय भावार्था दिवो तुजे कृपेन सडय भावार्था दिवो तुजो कृपेन सडय दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचे तूं देवोन ये तेलांची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर तुकुली मोणा राखून आसा दयेली काळजां आशीम आसा दुखले मौना राखून आसा गायेली काळजां आशीन आसा मोगाबुजा तुझ्या तियास गुण कर मोगाबुजान तुझ्या तियास गुण कर संतोषन भरून जिनी पावन तूं कर संतोषन भरून जिनी पावन तूं कर दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचे तूं देवोन ये तेलाची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर बापाचे कुशीक कळसावन सोलो आधार मागतांची कालती चिनी बापाचे कोशे काळजान चलो आदार म्हाका जियोंक घालते जिणे सेवेन तामकां तुज्या सदां स्थिर कर सेवेन आमच्या तुज्या सदां स्थिर कर जागा सोस्पिरी आमच्या कळसां पडय त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजान वाडय दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचे तूं देवोन ये तेलाची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर
रूपी हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया जेजू जेजू आमच्यावरच्या सोडवंदारा आमच्या मगाच्या दातारा तुझ्यावरच्या पराक्लिता तू आमकां आदार दिलाय माझा दर आमच्या जगात सदांस्य रावदी तुझ्या उतराची परगटणी करता असताना हे उतर तुका आवडत्या मानवासारखे आम्ही समजावून घेऊ आमच्या मध्ये उत्सवार्थी आम्ही तुझे उतर सदांच पाळू आणि आमच्या जीवनात साहित्य बरोबर सांभाळू जाय झालो सर आदर आमकां दी सम्या तुझ्या वरता मगा नमका बो दीस दादा तुझ्या पयतपणान आमी एक जावच्या समेचे वर्ते पण सदांच आमी बगो तो आमकां तयार कर पवित्र आत्म्या ये पाराकलेता ये मजतरा सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या वरता जिवीत वांटेली कर हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया देवाचे उतर ऐकूंक आमची काळजां मनां आमी तयार करून दवरया देवाचें उतर इतलें बोवा पुरबायचें गी तें आयकून तें आमच्या मतीन दवरून आमच्या काळजांत चिरोवन त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमचें जिवन अपुरबायचें जातलें मोगाचें जातलें मायपासाचें जातलें मात न्ही देवाक समाजारकें जातलें जेजू त्या जिवितान वरती कामां करतालो जेजू त्या जिविता वरती कार्य करतालो आनी त्या द्वारे आमचें जिवन संपूर्ण तरान देवाक मानवा सारकें जावच्याक देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा लुकास एवांजल 15 अध्याय 1 ते 4 वळ आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरसेव येताले हें पळोवन पारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भात जेजून ताका ही ओपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक चुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यान सोडून चुकोन गेल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसोना तो मेळटसी संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घाल तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी सजरांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक म्हजो चुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वगणी तुका क्रिस्ता मुश्य मगचन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जायती तयारी चलोवन आसा कळीत जाता घरांनी आनी ती तयारी गरजेची एका वेळार आमी ती तयारी नासतना क्रिस्मसाक गेल्या जाल्यार हांगेर कितें काय क्रिस्मस ना हांगे म्हणटात त्या देखून भायली तयारी गरजेची आसा त्या प्रमाणे भितरली इंटरनल तयारी आसा पळय ती भोव गरजेची म्हूण समजून घेवन तुमी आज हांगा आयल्यात निजाकी तुमकां देव बरें करूं कित्याक तुमचो थोडो वेळ जेजू सांगता करसून मरी माय वेलांकाडी मायेच्या पुनशेतांत सदांच भलायके बरी जिवान जियोंक तुमी पेसाडटा आसतना खंडीत जावन ती मजत मरी माय आमची वेलांकाडी माय तशेंच तिचो पूत जेजू आमकां खंडीत जावन पावो करतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या भावनाने बेडेन क्रिस्मसाची टॉपीक आज हांव उलोवचो ना पूण आनी मुखार जायते संभ्रम आसात ह्या संभ्रमांनी आमचो पात्र कसो आनी आमी कशें आसल्यार कितें जातालें म्हणल्यार देखून थोडी टॉपीक इल्ली अलग आसा ती टॉपीक तुमच्या मुखार दवरता कित्याक हें हांवें चिंतलें गे म्हळ्यार 3 दिसां पयलें एकली प्रायची तिची प्राय सादारण 77 आमच्या पट्टा रेतीर मंदिरां रोडोवन आसली कन्नडा सेक्शनान आनी हांव कन्नडा सेक्शनान जावन येताना म्हज्या फाटल्यान धांवन आयली आनी म्हाका म्हणा लागली म्हाका बारीक कश्ट आसात फादर दूख वगता म्हाका हांवें म्हणलें तूं केदाळे म्हाका तें कांय सांगनाय केदाळे येता आसतना इतलीं फुलां हाडून येता ती आनी तिचें काम केलें कळटा तुमकां भाजी पालो विकचें तिचे कडेन कांय ना दुसरें
भाजीपाला विकून तांदूळ मेळिल्ल्या लाभांत डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टाक येतना इतली फुलां हाडून येता की आनी एक दीस हांव पळयता ती फुलां आपल्या माथ्यार व्होवन काडून येता बसार देवल्या म्हण दिसता बसात हांव न्हू व्होवन काडून येता आनी हाडी लागली आनी तिणें फुलां मुखार दवरलीं मुखार दवरल्याच्या आमच्या कन्नड सेक्शनान सक्रिस्टियन एकलें आसा तें पळय लागलें आनी म्हजे कडेन म्हणा लागलें फादर आमी आद्वेंता काळार फुलां दवरिना न्ही त्या वेळार हांवें सांगलें ह्या प्रायच्या बायल मनशान ती फुलां हाडलींत व्हडली तूं दवर ना दवर तें दुसरें पूण तिका हाडिल्ल्याक आमी शाबासकी पाठय जाय त्या दाळा ती कितें म्हणा लागली गोताय त्या ती एक आवयच कोण त्या सक्रिस्तियन एक आवय दोगां भुरग्यांची आवय ताका म्हणा लागली ती बाये तुज्या पोटांत भुरगो आसल्यार आद्वेंता काळार तुका बाळान जावंक येणें आयल्यार तूं बाळान जायना गे म्हणून विचार लागली ती तोंड दंबून गेलें उठून उपरांत त्या सक्रिस्तियना आपण सांगलें एटलिस्ट तिची एज म्हणी तूं कन्सिडर करतें आसलें ती बायल मनीस थंय रोडार जावन ते काट आपल्या तकलेर दवरून हांगा म्हणसर हाडून आयल्या पळय ताका म्हणे तुका एक ताची बिरमत तितून नाय गे तुवें मेळिल्ल्या बरें तोंड आसा म्हूण उलयताय म्हूण सांगलें कळीज जावना फादर कित्याक म्हळ्यार हेरांची दूख आमकां कळीज जायना जायते फुडें हेरांची दूख आमकां कळीज जायचें जाल्यार आमी ती रिजाकी बोगी जाय आनी बोगी नाटल्यार तांची एज म्हणे आमी कन्सिडर करीत जाय म्हूण सांगलें ताका आनी इतली बायल मनीस धांवन आयली आनी रडया लागली आनी म्हणा लागली फादर म्हज्या गांवांत बँगलोरांत म्हजी तूं बारीक कश्ट जाता फादर म्हज्या जाव्यान ताका सारकें मारलां फादर तकली फुटल्या खंय फादर आतां हांव वेता फादर ते जाण म्हजें एक रिफ्लेक्शन केदाळें आसा तुमकां कशें दिसता की म्हाका कळीत ना पूण म्हजें रिफ्लेक्शन आसा आमच्या आवय बापायन आमकां जल्म दिवन पानो दिवन ल्हान व्हड केलां सिकाप दिलां सगळें दिलां ताचे उपरांत आमी म्हातारे जावच्या म्हणसर आमच्या आवय बापायन दूख काडचें जाल्यार आमी खले मनशां आमी काल्याक जल्मले हांव संवसारांत हांवें तिका सांगलें बाये 77 ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ म्हळ्यार ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ तेसें अशें ना तें तुका पडोवन वचना सगळी रेतेर करून वच ताचो मातो बुटल्यार तें पळोवन ताकाय तुवें काजार करून दिलाय ताकाय सिकाप दिलाय ताकाय एक जबाबदारी आसा ताकाय एक पुडार आसा तो ताणें घेय जाय तुजे वयर होंदोन ह्या म्हातारे वयर होंदोन जियेताय वगीत रावली रडचें रावय म्हण सांगलें हांवें रडचें रावय तूं जल्माले जावन 11 म्हणसर रडचें तुगे तुवें ते जाल्यार तिका एग्जाम्पल दिलें थोड्या बायल मनशांक पयलेंच्या काळार आसलें खंय गोवान 2 मार नातल्यार ताका राती न्हीद येनातली खंय ताणें 2 मारिचे ताका मारिल्ले उपरांत 2 केल्ले उपरांत हां व्हडना त्या खातीर काल म्हणी तिंगी सोदून त्या गोवाक रागडोवन जबरी करताली ताणें 2 मारले उपरांत माय आसताय आमकां दोळ्यांक तें सेन्स जालां गे म्हण विचारलें हांवें तिका हा गेल्ला फादर मत्तेनो हा गेल्ला ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ತನಕ ಬರೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಮಣಿಸಾರ್ಲೆ ಅಂತೀಗ ಏನಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ರೇತಿಯರು ಅಕ್ಕೇರ್ ಸಂಚ ಸರ್ ಸೋಡೋ ನಾವಂತೀಗ ಏನಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಸಾವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ कित्याक आमकां थोड्यांक ಎಂತ काम आमच्या रेतेर मंदिरान आसली डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर एकले आसा आतां तिका 77 तिची ना प्रायस 70 तिचो भुरगो सरला हिणें कोणाच्या भुरग्यां खातीर हिचो गोवान एकल्याड वचोन काजार जाला तो तिचे सांगता ना ताचे खातीर ताका कांय जाल्यार हिका हांगा कुळकुळ उरता एक दीस सांगलें म्हातारे काले म्हण चिंतलाय कितें म्हण चिंतलाय तुवें कोणी विचारचो ना म्हण चिंतलाय तुवें हांव आसा स्पिरिच्युअल फादर हांव कित्याक तुका तकली सारकी ना कितें म्हण चिंतलाय तुवें तूं काम करताय 77 तेका CA लागी काम करता ती बायल मनीस हात कश आनी येवन पुरो तूं आमच्या कडेन सांगचें आनी तांचे हांचे काडून हिणें येवचें व्हडलो बरो म्हळ्यार हिका बरो नासतना जिवंक कळीत ना ताचे उपरांत आतां इल्लें रावलां वस्तू रावलां मुगेचे भावना बेणून जायती जाणांक आमकां हेरांनी उपात्र दिवंक कारण कितें म्हूण आमी पळयना हेरांचे काणोवन आमी बसता आनी आमचें जिवन मोरा पर्यंत कश्टांचें घर घेता कश्टांचें घर घेवंक न्ही समाधानान जियोंक उल्हासान जियोंक संतोशान जियोंक रिना कळीत आसा म्हजी माय केदाळ्या म्हणटा पुता आमचे कडेन आसल्यार आमी हेरांक दिव येते आसले रे पुता माय तुजे कडेन कालें उणें आसा गे तुवें दिलाय आनी कितें दिवनूच आसाय आनी कितें आनी आसचें घालें आनी कितें आसा दिल्ल्यान आमकां चड जाणी चड जाता माय
म्हणटा आतां म्हजी माय केदाळ्या सांगाना म्हाका आमचे कडेन आल्ल्यार दिव्य येताले रे पुता म्हण केदाळ्या सांगाना म्हणटा हांव म्हणटा न्ही तुजे कडेन ना गे माय हां पळय कितें ना आमचे थंय तो खरो संतोष आसा ते समाधान आसा तो उल्हास आसा बरी उतरां आसात आमी आसा म्हणटाना आमी काली चिंचे ते मात्र ते दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आज आमची भुरगीं एका रितीर वायट वाटेक गेल्यान जाल्यार हाका कारण कोण म्हण आमी चिक्कें पळोवंक जाय आमच्या लागीं येतात जायतीं जाणां आनी सांगतात फादर हाका हांवें हाडलां तुमच्या लागीं बसोंक आनी तुमच्या लागीं कावन्सिलींग करूंक जायतं बरें हाडल्यार बरें पूण घालें जालां कितें जालां म्हण गोत्तू ना फादर येदोळ म्हजो कोणा सांगाता वट जाल्लो तो आनी वट जाल्लें म्हणजे सांगाता की ना न्ही तुजें सांगाता न्ही पळया तर उलोवन पळया म्हण सांगचें त्या दुकान म्हाका केदाळे उडास घेवचो वेचीक पूत आपले जिवन विबाडन घेवंक कारण कोण तसो व्हडलो भावगी या ताची सेज समाराची गी ताची आवय गी ताचो बापूय गी या तो जायत्या जाणांगे सवाल विचारतना आमकां मेळची जबाब धाकटो पुतूस वेचीक पुतूस तो विभाट जावंक कारण ताका कळीत नातलें गी ताका समजणी नातली गी तो कित्याक तसो करता ताणें कित्याक तशें केलें त्या देखून ताका तशें जालें आतां आमी पळयलें जाल्यार आमी कोणा वयर गुन्यांव माणसो म्हूण पळोवचें नाका वेचीक पुताक बायबलांतल्या वेचीक पुताक भायर दवरया हांगा आसलेल्या बापायक आवयक आनी पुतांक आनी दुवांक धरया तितलेंच आतां वो चिक्के ते इंत बसोन आनी पळया तो वायट जावंक तो वायट जाली वचोंक हे वायट जावंक हे वायट जाली वचोंक कोण कारण गुन्यांव मांडी नाकात कोणा वयर गुन्यांव मांडोंक न्ही आमी कारण मात पळोवचें कित्याक म्हळ्यार आमची मुख्ली जनांग आसा पळय तांकां इल्ली समजणी मेळ्ळी जाल्यार ती आपुरबायतारान तांच्या जिवांची येताली आज आमची जायती जाणांक थोड्यांनी बरेंक सांबाळल्यान कुटुंबां थोड्यांची कुटुंबां सांबाळनासतना हेणें तेणें जाल्यान जाल्यार ती तितूंक आमकां एक अवकाश मेळटा पयल्यान पयलें समजून घेया हर एकल्याच्या लायफांत एकल्या जिवनांत एक खाली जागो आसा यांजी फिलीप म्हणलो फिलिपिन्सांत एकलो ग्रेस्त मनीस सगळ्यां जगी ग्रेस्त तो खंय फिलिपिन्सांत आनी फिलिपिन्सांत आसल्या मनशाक इतली ग्रेस्त गे आनी इतलें नांवार्थीक नांव आसा गे ताचे कडेन एक दीस वचोन विचारलें गे तूं कितलो खूश आसाय कितलो संतोश आसाय तो म्हणा लागलो खंय म्हजो संतोश येद्दोळ संपूर्ण जावना केन्ना म्हज्या देवाचो मोग म्हज्या त्या खाली जाग्यांत खाली काळजांत एक थोडो खाली जागो दवरला थंय येवन तो भरती करच्या म्हणसर म्हजो संतोष संपूर्ण जायना म्हजें जिवीत कुशालायेचें या समाधानाचें जायना पळय यांजी फिलीप सगळ्या ताचे कडेन ग्रेस रिचेस्ट नांव सगळी पदवी हर एक ताका आसा फिलिपिन्सांत ताचें नांव यांजी फिलीप म्हळ्यार फिनिश्ड पूण तो म्हणा लागलो खंय कितेंय म्हजें तें आसूं दी कितलेंय आसूं दी केन्ना वरेक तो एक ल्हानसो खाली जागो आसा पळय वॅक्यूम खाली जागो तो भरती करच्या म्हणसर जेजूच्या मोगांत म्हजें जिवीत संपूर्ण जावना त्या खातीर जेजून ग्रेस्त तरणाटो ताच्या लागीं येताना हांवें संपूर्ण जायचें जाल्यार कितें करी जाय जेजू म्हण विचारतना जेजू म्हणा लागलो वच आनी 10 उपदेश पाळ आनी तो म्हणा लागलो सगळे हांवें पाळल्यात सगळे हांवें दवरल्यात आनी त्या वेळार जेजून ताका म्हळें वच आनी तुजें आसलें सगळें इकून दुबळ्यांक दी आनी म्हज्या लागीं ये म्हजो पाटलाव कर संतोशान धांवलो गी इकूंक धांवलो गी कितें करलें बायबल कितें म्हणटा बारी बेजार जालें ताका ही वेंट व्हेरी सॅड बायबल म्हणटा ही वेंट व्हेरी सॅड बेजार जालें कित्याक ताची ती आस्त बदीक तें काणकोण बसला पळय तें ताका कळीत नातलें तो संतोष दिवंक शकना म्हूण त्या खातीर जेजून सांगलें सगळें इकून ये आनी तो जागो हांव भरती करतालो म्हज्या मोगान हांव भरती करतालो तें ताका समजोना आज आमी जायत्या जाणांनी चिंचे इतल्यान मोगाचें न्हू आमचें तें आसलो एम्प्टी जागो आमी खंयच्यान भरती करता वस्तूंनी जायत्यो वस्तू आपणावन आमचें थंय घरान घाले जाल्यार ते आमकां संतोश दिता म्हूण चिंता
भुरग्यांनी कितें बोर जालें म्हळ्यार कितें करता भुरग्यांक इमिडिएटली कालच पळयलें हांव ट्रेनार येवन रातीर ट्रेनार येवन आसलो आनी एक भुरगें कितें तेणें पळय लागलें टप्पा आवयन तिले डिस्टर्ब जाल्लें पळोवन सीदा आपणाचें मोबायल ओपन केलें ठाकडाक घालें गाश्टिलें पासवर्ड आनी दिवन सोडलें जालें ताणें गेलें चिंतलें आवयन हाका मोबायल इलेक्शन सायलंट रावतालें आयपॅड थोड्यांक आमकां बऱ्या जाग्याक आपण व्हरता तुका जाक येता तो जागो आमी आज पिकनिकाक वता हांव पिकनिकाक वचून वचो म्हणना पूण तें भरती कर दिना थोडे आमकां म्हणटा आज सांजे जेवण पळयचे म्हळ्यार आमी कितें संस्कृती केल्या की म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक जेवण खावण माझा मारूंक पिकनीक तें आयपॅड तें हें त्या तो जागो खाली आसलो तातूंत भरती करूंक पळयला क्रमेण आमची भुरगीं खंयच्यान भरती करूंक गेल्यात आज आमची भुरगीं नाका जाल्यार रॉंग रिलेशनशिपान भरती करना साते एडिक्शनान भरती करना साते आमाल पिवण्यान भरती करना साते पयलें मॉकटेल मागीर कॉकटेल मागीर नाका जाल्यार पुरा मिक्स जावन सगळें टेल आसलें हेड्डाक गेलें जाल्यार मागीर हेड डॅमेज जाता तें आमकां कळीत जायना तें अरे जमाना बदल गया फादर आधुनिक काल फादर आतांच्या बरी आसाचे फादर पयलेंच्या बरी आसता ती सांगना ती तुका म्हाताऱ्या बरी करताय म्हाताऱ्या बरी करताय न्ही पळया मोगाचे न्हू आमी नीज मनसुगेन आसाव जाल्यार आपुरबाय तरान लोक मानून घेता आमची मनसुगी होगडोन आमी सर्ती करूंक न्हय मनसुगी होगडोन आमच्या भुरग्यांक आमी करेक्ट थितवणी दिना जाल्यार आमची भुरगीं वी मेड देम टू लॉस आमचे दोन सुकोन वचाक आमी ताका अवकाश करून दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तो एमटी जागो भरती करचो कोणें जेजूच्या मोगांत तें आमी जायत्या जाणांनी शिकोवना कित्याक आमच्या जिवनांत आमी तें बगल्यार मात्र हेरांक आमी सांगेत ना जाल्यार जायना तुमी पळयतात जोशुआ आनी कालेब दोग जाण आसले ते मोइजे देवा लागीं संबंध करतना आयकताले मोइजे देवा लागीं संबंध करना उठोन वेतालो पूण जोशुआ आनी कालेब त्यात तंबान ते रावताले पळया निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 33 वर्स 11 आमकां अशें म्हणटा एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सरस्पर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतालो उपरांत तो आपल्या शिबिरा पाटी वेतालो पूण ताचो तरणाटो सेवाक नोनाचो पूत जोशुआ तांबू सोडून पयस वचनातलो ताचे सांगता कालेबी आसलो आनी तो कालेब आनी जोशुआ दोगी जाण सांगता त्या तांबांत रावन देवाचे वर्ते प्रेझन्स हाजरपण ते बघून आसले आनी त्या देखून तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण ताणें आपणायलें आनी अशें आसता मोगाचे न्हू आमी वडिलां मागण्याचीं जाल्यार आमचीं भुरगीं मागण्याचीं जातालीं जोशुआ वरी देवाच्या सावळेंत आमी रावल्या जाल्यार आमच्या भुरग्यांक रावंक शिकयलें जाल्यार आज आमची भुरगीं मागण्याचीं जाती आसलीं देवाच्या सावळेंत आसतीं आसलीं वेचीक पुता बरी आमी आज जायतीं भुरगीं वाट चुकोवन गेल्लीं पळयत हांव जावंक पुरो वायट इश्टाघात मादक द्रव्यां आज तुमी मंगळुरान पळयल्यार उडपी दिल्लें उणें त्या तुका केदाळ म्हणचे हांव उडपी विशयान दिल्लें घात तूं लोवचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या उडपेंत येदोळ म्हणचो परिस्थिती इल्ली आसा पूण आमी इल्ले हात सोडलो जाल्यार परिस्थिती ताच्या वस्ट जावंक कांय वेळ ना परिस्थिती ह्या दिसांनी घडये भितर विबाडटा आनी मादक द्रव्यां आमाल पियोणें अश्लीलपण हे सगळें तांचीच सूख घी ह्या आवय बापायची सूख घी म्हूण आमी पळय पेरंटल फॉल्ट्स म्हणटा आमी पेरंटल फॉल्ट म्हळ्यार आवय बापायनी करचे थोडे सुखी आसात आनी ते भुरग्यांक आड वाटेक व्हरनासात भुरगीं देवाची देणी वय तांकां आमी जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणे शिकोवंक जाय त्या खातीर मरियमायेन आनी जुजेन जेजूक सांगतात तें आसलें आनी केन्ना 12 वर्साच्या प्रायर तो सुकन गेलो त्या वेळार आवय म्हणा लागली पुता तुका आमी सोदतले पूण पुताक कळीत आसलें बापाचें मिसांव व्हडलें ताणें म्हणोना
तूं आमकां कितें आसतली वय बापाचें मीस हांवें करी जेनिंगी तें तुका कळीत नागी म्हणा लागलो. ताबडतोब उठोन आपल्या आवय बापाय सांगता गेलो तो नाजरेताक गेलो. थंय रावो ना, जेरुजालेमांत रावो ना. पळया विधेयपण कितले आपुरबाय तरान आपल्या आवयन शिकयल्लें तें, आपल्या बापायन शिकयल्लें तें सगळें तो मानून घेता. 30 वर्सां तांच्या सांगता आसतना सगळें तांचें कार्य आवय बापायच्या कार्या बरी तो तांकां आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पेरेंटल पॉयंट्सांत पयलें आमच्या आवय बापायच्या चुकीन पयलें येता नैतीक शिकवणेचो अभाव. नैतीक शिकवणेचो अभाव कितें म्हणून हांव तुमकां सांगता. absence ऑफ मॉरल टिचींग. भुरग्यांनी चूक केल्यार त्या भुरग्यांक बरी ती दोन आमी दिवंक जाय ल्हानपणानूच. आनी इस्कालाक वता आसतना थोडे चडून घडता, भुरगीं दुसरीं आसतात. ह्या वेळा आमच्या भुरग्यांक वयर दवर न्हू, हेरांच्या भुरग्यांनी तूं चूक केल्या म्हणून आमी दाखोवन दिल्यार आमची भुरगीं फॉल्टी जातात. कशें हें म्हूण तुमकां सांगून दिता. तांकां आमी करेक्शन दिल्यार मात तीं समजून घेतात. तीं भुरगीं आवय बापायचींत, तूंय आवय बापायचो, आमकां आनी तांकां समानता आसा. त्या देखून त्या भुरग्याक आमी सकयल घालूंक जायना. हे आमी हेच कालांत आसतना हांव केदाळ ही म्हजी रूल हांव एक दीस विसरून सोडिनातलो. कितलेंय ऑपोजिशन येवन पेरंट्सां जावन कितल्याच दुबळ्या भुरग्याक ताणें इंसिलर हांव केदाळे माफी करिनातलो. कित्याक माफी करिनातलो म्हूण तुमकां सांगता. आमचे इस्काला आयिल्ले हर एकी भुरगें आवय बापायचें आनी देवाचें भुरगें तें. आनी भुरगो तो कोणाकी आमकां उणें करूंक चड करूंक ग्रेस्ताचें भुरगें इलेक्शन ताका एक रीत, उण्या माट्याचें भुरगें इलेक्शन ताका एक रीत करूंक आमकां अवकाश ना. एका वेळा आमी केलें जाल्यार आमी गुन्यांवकार जाता. थोडे फावटी पेरंटांक समजना, पेरंटां व्हडल्या जाणां बरी करना. थोडी कंप्लेंट हाडटाली ग्रेस्त पेरंट भायल्या गांवची भुरगीं आमच्या इस्काला येतना गांवचे व्हडले व्हडले आसले तो थंय शिकिल्लो फादर, थंय शिकल्यार थंय तापोवन व्हर म्हणलें हांवें एकल्याक ब्रह्मावरच्याक. थंय शिकलो जाल्यार ताका थंय तापोवन व्हर. आनी त्याच इस्काला तो म्हज्या इस्काला काल्या काडून आयलाय. जायतो गलाटो केलो ताणी. गलाटो केलो मात न्ही. आमचो पॅरिस प्रेसिडेंट आसलो आमच्या ब्रह्मावरांत आमचो कापूजीन, ताका वचून कंप्लेंट ताजे बरोबर प्रोविन्शियल कंप्लेंट. प्रोविन्शियल ताका येयल्लें बरें करून पळय, सगळ्यांक बरें करून पळयता. ताका एकल्याक बरें करून पळयलें जाल्यार आनी एकल्याक हांवें एका दोळ्यांक साकर आनी एका दोळ्यांक मीठ म्हणल्यार बरी जाता म्हणलें हांवें ताका. तुका जाय जाल्यार तूं येवन बस हांगा. रूल इज रूल, सिस्टम इज सिस्टम. आनी आमी चलतना करेक्ट आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी सगळ्यांक सारकें दवरयत, ना जाल्यार जायना. त्या देखून आमच्या भुरग्यांनी केल्ली चूक न्ही, हेरांनी भुरग्यांनी केल्ली चूक म्हणून आमी दाखयता. त्या देखून कितें जाता, भुरग्यांक एक आपूण व्हडलो आयुचो पूत. त्या देखून आमी कितेंय केल्यार जाता म्हणल्यार माता येता. हें थंय जावन सूर जावचें. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी सपोर्ट करूंक न्हय. विधेय नातल्यार भुरगीं सारकीं म्हणटात पळय तें तूं आमची चूक जाता. शेजाऱ्या भुरग्यां सांगता आमच्या भुरग्यांक चूक आसा जाल्यार ताची चूक म्हूण दाखोवन दिवचें ना. केन्नाच आमी तशें करूंक नजो. कित्याक तें मस्त डॅमेज जाता. करेक्ट करा भुरग्यांक, बऱ्या तरां करेक्ट करा. भुरग्यांक केदाळ म्हणटालो एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल. कोण सांगा व्हडलो धाकटो म्हणना. असेंब्ली देवडी सांगलें जाल्यार तें करेक्ट कळटालें. कित्याक ना म्हणून हांव थोडी भुरग्यांक आमचे चड कॅर जायचे, पूण ते भुरग्यांक सांगून तुवें दिवचें म्हूण ना. तुका कळीत आसा खंयच्या भुरग्याक स्टाफ मिटिंगांत हांव डिस्कशन करता आसतना टिचरांक सांगतालो ह्या भुरग्याक इल्लें सर्ती कॅर खाण घेया. हो भुरगो इल्लो सारको ना, ताका कितें उणेंपण आसा, तेजें हांव घरचें सिच्युएशन बरें ना. हें सगळें समजून घेतले उपरांत हांव स्टाफ मेंबर्सांक सांगतालो, स्टाफ टिचरींक सांगतालो. शिवाय भुरग्यांच्या मोद्यागात हांव केदाळ सांगनातलो. त्या देखून भुरग्यांनी चूक केल्यार ती चूक ती ओपन घेव, ती मानून घेव आनी ती चूक सारकें करूंक तांकां शिकयलें जाल्यार भुरगीं आमची सारकीं आसतलीं. दुसरें कलतेपणाचो अभाव. आमच्या भुरग्यांक कलतें जावंक नाका. हांवें ताका तशें वाडयलां, अशें वाडयलां, तो चेस्सांत आसा, तो म्युजिकांत आसा, तो खंयच्यान ती आसूं दी, खंयच्यान ती आसूं. ताचें नातिल्लें काण व्हडलें कर सांगनाकात. तो आसा जाल्यार देवाक आर्गां दियात. ताका जायती तालेंतां देवान दिल्यात ती. पूण कलतेपणाचो अभाव तुमी केलो जाल्यार, ताणें केल्लें तें सारकें म्हूण तुमी सांगलें जाल्यार तुजो पूत सुपर हिरो आनी सुपर हिरोईन जावंक पळयताली. आमी व्हडली, आमी वर्ती म्हूण जावंक पळयताली. शाबासकी पाठय जाय ना म्हणना. बरें कर, पाठ तापट बरें कर, आनी की बरें कर म्हूण सांग.
चड प्रेशर घालूंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार मागीर ते इन्नर वूंड जाता तांकां ते प्रेशर मीट करूंक जायना त्या वेळार ती म्हणटात म्हाका कितलें फोर्स केलें फादर त्या देखून आज म्हाका जायतें दूख आसा फादर म्हणटात त्या देखून हांव बापायचो हेट करतात द्वेश करतात कित्याक हांव बापायचो मोग करून नाका तुवें म्हाका त्या दीस तें सांगलें न्ही तें सांगलें म्हण आनी कितात मागीर त्या खातीर तांकां बऱ्या तरेन पळय तांचें लिमीट पळय कशें मुखार व्हरचें त्या प्रमाणे तांकां शिकय आनी नातिल्लें घडोवन तुमी सांगलें जाल्यार फॉल्स इमेज तुमी क्रिएट करतात फॉल्स इमेज तुमी क्रिएट करतात हंकारी जातात तांकां कितेंच तितवण घेवंक जायना खंय गेल्यार इन्सल्ट काडोंक जायना काल एक आसलें कावन्सिलिंगा म्हज्या लागीं आयिल्लें पडटांत सी इज वर्किंग इन अबुधाबी ते म्हणटा फादर म्हाका खंयचेय तितवण काडोंक जायना फादर इतलें स्टब्बन आसा की खंयचे दिशाना ताणें येदोळ वचून णव कामां सोडल्यान कित्याक म्हळ्यार तें कोणेंय कांय सांगलें जाल्यार तितवण काडोंक जायना कित्याक तें ल्हान आसतना तेंत एकल्यांत आसलें आनी एक भाव ताका मस्त तेंपा उपरांत जल्मलो त्या देखून हांव बापायनी वयर धरल्यार कावळो व्हरता सकयल धरल्यार मूय व्हरता म्हणल्यार बरी ताका मोद्याक दवर न्हू वाडयला वाडोवची रीत आसा वाडोवची रीत आसा त्या रिती प्रमाणे वाडयल्यार भुरगीं करेक्ट आसतात नाजाल्यार फॉल्स इमेज ह्या भुरग्याक आज इतलें कस जालें ते म्हजे कडेन उलयतना तसो आयकलो इतलो बरो आसलो गे हांव म्हळें भये तुगे कली कॅपेसिटी आसा गो कित्याक तुजें तें जालें एक उर्बा दिसून येना कितें जालां खंय लॅक जालां खंय ब्लॉक जालां म्हण हांव विचारतना ते म्हणा लागलें अशें जालां फादर ताचे आवय बापायक आपण बसयलें निरास निरास ताच्या दोळ्यांत ती तीक्ष्णता हांव विचारलें ताका इमिडिएटली काय जालें तुज्या दोळ्यांची तीक्ष्णता इतले वळखी गेली ताणें म्हजो मोग करूं ना फादर ताणें म्हजो मोग करूं सी इज 32 मोग करूं ना ल्हान भितर आसा पळय तो एकलो कोण एकलें कोण आसलें तें ल्हान भुरगें आसतना तो मोग करूं ना फादर ताणें मोग करूं ना पळया कितें जाता आमी तांकां थोडे फावटी अपमान अवमान काडोंक शिकना जाल्यार थोडे फावटी कितेंय चडून घडटा आसतना जालां तें चिंतून घे समजून घे आनी तें ओपून घे म्हूण आमी तांकां समजना जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जातात थोड्यांक आमी एक तामाशे करचे बरी नात कांय बरें तामाशे केले जाल्यार तांकां तो व्हडलो राग येता तशें करूंक ना आनी कोण येतना ती उलयनात भितर वचून बसतात कित्याक म्हळ्यार तांकां काल उलोवचें हांवें तांचे कडेन म्हळ्यार तांचो अर्थ कितें म्हळ्यार हांव हांगा आसा फॉल्स इमेज ताची फॉल्स इमेज हांव हांगा आसा ह्या मनशा कडेन चिल्लर मनशा कडेन हांवें घालें उलोवचें नेवर तुमच्या भुरग्यांक कोणीय जावन शिक्के तांचे कडेन आपया उलोवं दी चड उलयचें म्हणना इल्लें उलोवं दी बसों दी तांचे कडेन हांसों दी भुरग्यान एका सायडीक वचचें आनी एका सायडीक वचचें घरा येयल्ल्यान काल मलगाड्यांनी मात उलोवचें तशें करूंक वचनाकात भुरग्यांची इमेज रॉंग जाता फॉल्स इमेज जाता आनी कितें जाता इन्सल्ट तामाशे काडूंक तांकां जायना आमकां पळया रेड्या बरी म्हाका मार पडोवनात पूण म्हज्या व्हडल्या भावाक जायते मार पडले आतां तो म्हणटा माय म्हाका चड मारिल्ले तुवें न्ही ते दाड हांवें म्हणचें तूं कोंब्याक काणून परतें सोडूंक वतालो न्ही त्या खातीर मायन मारिल्लें बेश्टें मारूं ना तुका ताका एक भारी पिशें हाडलें म्हज्या व्हडल्या भावाक कोंब्याक काणोवचें धांवचें आमगेर थोडे कोंबे आसले तो पळयलो मायन मिसाक गेली म्हळ्यार पुरो आनी काडून आनी आमकां तर कांय समजनातलें माय धाडटून कोंब्याक व्हेल्लें म्हळ्यार पुरो माय सरसरी मारताली ताका सरसरी मारताली आमकां संतोश म्हणनी पूण आमकां कळीच जावना त्या दाळा आनी आमी लिपोवन दवरून की माय जावन आमी कांय लिपोवन दवरिनातले सक्कडी सांगताले आनी आतां तो म्हणटा मायन म्हाका मारिल्ले फाटीक आनीक उड आसा मात हांवें सूख केल्ल्याक मारिल्लें म्हणटा सूख केल्ल्या मारिल्लें रेड्या बरी मार केल्लो आमी आज आमकां कांय सांगल्यार कांय चड डिफरन्स जायना कोणेंय इन्सल्ट केल्यार कांय डिफरन्स जायना जायत कर पयलें आमी भोगलां आतां घाले व्हडले दॅट इज द मेंटॅलिटी आज आमी होंदोन वचचें जाल्यार तशें आमच्या थंय आसत जाय घरा सूख करतना ती दोनांतलीं भुरगीं नाका जाल्लें कर्ण एटेन्शन आपणाक पळयतात तें आमच्या इस्कालान जाल्लें प्रॉब्लेम आमच्या इस्कालान जाल्लें प्रॉब्लेम भायल्या गांवांच्यानी येवन आपूण व्हडलो आपणा कडेन तें आसा आपणा कडेन हें आसा हांगाची परिस्थिती इल्ली हें पळय उणें पळय तें पळोवन दाखोवंक म्हणून एटेन्शन सीक करता आसतना हेरांक तें सेकेल घालना हेरांच्या वयर दाबाव घालतात म्हूण तेंची दिनान पूण आमी अथॉरिटीज कोण अधिकारांत आसा कोण इस्काल चलयता तांणी चिंतूंक जाय कोण समसो चलयता तांणी तें चिंतूंक जाय क्लासरुमान अटेन्शन मेळचे खातीर कितें करतात थोडे आमच्या एकलो भुरगो आसलो चिकोडे इस्कालांत आसतना
तो जज्ज सोपूत जाल्यार जी आवय बरी मनीस मात तिणें घालें गेलें कोताय तुमकां आवयन सांगलें फादर हो इतलो उपराळी की तुमी ताका काणयलो दुसरो कोणी काणयतो नासलो हांवें म्हणलें उपराळी भुरग्यांक आमी काणयतो आमकां तो तूं म्हणना आम पूण उपराळे आसल्यार सादो करना हांव धाडटा म्हळ्यार ताका म्हणलें हांवें तो आयिल्लो म्हज्या इस्कॉला 9व्या क्लासीक आनी तो जज्जी येनातलो आमच्या इस्कॉला आयल्यारय ताका कांय येनातलें हांव पुरो पळयतालें तो इतलो उपराळे आसलो की ताचें नांव आनी ताणें हर एकल्याचें अटेंशन हें करच्या खातीर मारी तूं उडी मारतलो आपयलें ताका खंय आसलोय इल्लें कावन्सिलींग केलें सांगलें नेक्स्ट टायम अशें जायत जाल्यार तुका हांव कितें करता पळय जालें तितलेंच लास्टाक वतना कितें सांगून गेलो गता तुमकां फादर हांगा म्हाका मेळ्ळो मोग आनी ह्या इस्कॉल जावन हांवें 88% काडली येताना 39%ांत आयिल्लो तो फाटीं वेताना ICSE 88%ाक गेलो आनी उपरांत ताणें वेताना म्हाका कितें म्हळें 10th स्टँडर्डान फादर इदर आय विल वेअर ब्लॅक कोट ऑर व्हायट कोट म्हाका तें समजोना एक्चुअली हांव ते बरें घेनातलो हे धाकटे भुरगे कालें सांगतात कोणा म्हण चिंतलो पूण ताची चिंता पळय गेलो तो दावणगेरे वचून PUC 92% काडले ताणें बॅनर म्हाका धाडलें फादर अगेन आय एम गोइंग टू वेअर व्हायट कोट ऑर ब्लॅक कोट कालें व्हायट कोट म्हळ्यार व्हायट कोट म्हळ्यार घालें या ब्लॅक कोट म्हळ्यार घालें ब्लॅक कोट म्हळ्यार हांव एक लॉयर जातालो व्हायट कोट म्हळ्यार हांव एक कितें धाकटेर जातालो ओसा कोटेक गेलो सीट काण गेली ओसा कोटेन धाकटेर जालो आतां MBBS आतां MD करता पळया आमी ती दुवण दिली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कांय ना ओ म्हजो भुरगो न्ही हो जज्जाचो भुरगो ना म्हज्या इस्कॉला आयला तो म्हजो भुरगो आमच्या सांगात ती म्हजी भुरगीं आमच्या सेंस समोर आसात आमी चिंता तांकां करेक्शन दिल्यार काम जाता गी कितें जाता गी ना थोडे जाण आवय बापाय तांकां कितें काम दिना त्या दळा म्हणजे कालें पोसून दवरूंक हाडला की दावंडार हाडो गी हो पोरो कामला धाडटात गी म्हण विचारचें हांवें डायरेक्ट नथींग टू वरी अबाउट इट तूं कांय सिवीक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा तूं कांय सामाजीक कळकळी आसोंक जाय ना तर ती वायट जाताना तुज्या भुरग्याक व्हरता आसतना तुजो भुरगो वायट जातालो भुरगें वायट जातालें आं हें पयलीं आमकां समजलें जाल्यार आमी सगळ्यांक ती तुवण बऱ्या तरान दिवंक जाता कोणीय ना म्हणना तुमकां आमकां थोड्यांक काले म्हणटात काय कितें म्हणटात काय ना कांय म्हणना ओके ती दुवण आमी दिवंक आसा क्लासरुमांत आमकां व्हडपणूनी क्लासरुमांत समानता आमकां आसोंक जाय तिसरें दोतोनीचो अभाव क्रिस्ती शिक्षणाचो अभाव आमच्या थंय जायतो आमकां आज पळोवंक मेळटा बरें शिकप दिया ना म्हणना हांव म्हत्वाचें शिकप दिया पूण क्रिस्ती शिक्षण भोव गरजेचें भुरग्यांक शिकत जाय तुजो बाबार्थ पातेणी बरो आसा तुजी पातेणी कोणा वयर विचार को आमच्या डिवायन रिट्रीट सेंटराक आयिल्लो ताका आवय बापाय आपण हाडले पुरो असो केस दवरना आसलो हांव कांय म्हणना हांव येवन बसले विचारलें ताका बाबा कसो आय तूं हांव बरो आसा जस्ट विचारलें कांय म्हणे देवा विशयान कळ्ळें देवा विशयान घालें कळीत आसचें म्हणा लागलो तो आनी अशें हांवें विचारलें ताका जेजू कोण म्हूण गोत्ताय रे तुका जेजू की जेजू कॉमन म्हणा लागलो तो कॉमन म्हळ्यार हेरां देवा सांगात तो एक देव म्हणा लागलो मागीर तेसे म्हणटा तो म्हणलो सगळे देव एकूच फादर ताका अज्जाय एकच पिज्जा एकच देव एकच आमचो जेजू एकच म्हळ्यार ताका समजून ना ताच्या फ्रेंड्सांनी सांगिल्लें मात ताणें आयकलां आवय बापायन ताका तें शिकोवना आनी अशें आसता ताका उपरांत हांवें विचारलें बायबला विशयान एक शब्द विचारला ताका कांय कळीत ना 12 जाण सीस म्हणी गोत्तात गे म्हळ्यार ताका 12 जाण ते काले म्हणून ताका कळीत ना क्रिस्मस गोत्ता आसा गे म्हणून विचारला क्रिस्मस म्हळ्यार कितें म्हण तो विचारता पळया एक क्रिस्ती भुरगो आपल्या आवय बापाय सांगात व्हड जालो अशें विचारीत जाल्यार ताका बायबलाची नॉलेज ताच्या आवय बापायची वृत्ती दिवना तर ताका मागतना म्हणी ताका एक मुखार बसोन इल्लें मागणें शिकय म्हणलें जाल्यार ताका तो शब्द म्हणी कळीत आसलो न्हय आमचे जायत्या भुरग्यांक आमी मिनिमम जायते वडे क्रिस्ती शिक्षण दिता वत्ताय लागून पात्राबाग पुरपुरो न्हू कसं एक दोतोनी धाडटा इंट्रस्टान न्हय कित्याक तांतू आमकां कांय मेळना म्हण चिंता तांतू आसा ते दायज तांतू आसा ती सकत ती ना जाल्यार तुजी लौकीक जाणवाय खंयच्या फायद्याक तुका येवची ना सांपावल म्हणटा तुजी ह्या संवसाराची जाणवाय पकड देवाची ती जाणवाय ताची बाडाय उलय आनी तें आमी केलें जाल्यार
कितल्या अपुरबाय तरान आमची भुरगीं वाडटात आनी मुखार वतात. तुमी बायबल हातांत खाण गेल्यारूच पुरो म्हणचे हांवें आमचे रेतरी घेतात जंटलमॅना फुडें बळेंकर येतात. आतां थोड्यांक हांवें सांगलां आनी येता आसतना काल एक जोडी वस्तू रान आयल्यार पुरो आमी हांगा थोडे बायबल थोडे आमचे प्रिचर आसात ते तांणी थोडे बायबल खाण घेवन तांचे कडेन चड पयशे आसात म्हणून 10 बायबल खाणोन दवरल्यात. रॉंग मेंटालिटी. थंय भाड्याचे बायबल तांणी यूज करचे. हांव म्हळ्यार नेक्स्ट टायम येताना तुमी एकच जोडी घालून येया, हात करून येया. आमी हांगा भाड्याची वस्तू रान दिता. थोड्यांक हांव एनावन्स करून सांगता थोडी भाड्याची वस्तू रान दिया. बायल मनशां दिसल्यान, चेडवांक दिसल्यान, धाकट्या भुरग्यांक हांगा, चेडक्यांक, दादल्या मनशांक काला घालून येतात तुमी? हां, व्हेरी शुअर. आतां तुमकां विचारल्यार तुमी ते संत म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तुमी बायबल हाडून ना, तुमी खंय आयल्यात म्हणून तुमकां कळीत ना. तुमकां बरें लागता की बरें लागना म्हणून हांव तें पळयना. म्हाका क्रिस्ती शिक्षणाक आमी वस्तू दिनासतना मिची येल्या जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी होगडोन घेतले, आमच्या भुरग्यांक आमी नाच करतले. हांव मोगाचे भावन आनी भयणो हो बायबल केदाळे म्हजे सांगत आसा. कित्याक हर एक फुडें हांव तो काण वाचता म्हूण न्ही, हो जावन आसा म्हजी सकत, हो जावन आसा म्हजें बळ, हो जावन आसा म्हजो आदार. तें आमच्या भुरग्यांक आमी कितल्या जाणां हांवें केदाळे म्हणचें आसा डिवायन रिट्रीट्साक पयलीं आमच्या एंगेजमेंटाक म्हणी आमी एक नवो वचलो तेणें धांवोन हेणें धांवोन कोणाक एक हाडणे रे तें सुपर मार्केटींत एक मेळटा की पळय रे आनी एक जेरोजान मेळटा की पळय धांव रे बायक काडून. कित्याक प्लेटीन 2 दिवं. आतां ते उजे पेटी बरें आहले सुपरफिशियल बायबल आयल्यात ते मेळटात आमकां ल्हानशे. ते 10 हाडल्यार आपणे गडये भितर कोण वतात. कित्याक की म्हळ्यार एंगेजमेंटा दीस ओडलोच दिसता न्ही, लोडलो कोणे म्हणी तुमी एक एंगेजमेंटा दीस, मुदये दीस, करारा दीस ओटलो बायबल दिलो पळय लागी, खंय म्हणी पळय लागी. हांवें पळोवना, मस्त कार्यक्रमाक वेता पूण हांवें येद्दोळ पळोवना. पूण हांवें चिंतलें आतां आमच्याच कुटुंबांत आसतना म्हाका एक दिजे म्हूण आसा, रिजेक्ट जाल्यार मागीर पळया. दिजे म्हूण आसा, रिजेक्ट जालो जाल्यार मागीर हांव तुमकां नेक्स्ट येवन सांगता. हांव आसल्या बरें सांगतालो, ना आसल्या बरें सांगचो ना. आमचें कुटुंब जावन सक्कडी आमच्यान कुटुंब एका ह्या जागाक हर एक ताच्यान कुटुंब ताचेंत ओन भाव भयणी मात कुटुंब न्ही, ताचेंत आवय हर एक आवय आवय. त्या देखून आमी जायते जाणां माय म्हूण आपयता, बाबा म्हूण आपयता. कित्याक दॅट इज अंडरस्टँडींग आमकां आसा. त्या देखून आमी कितें केलां की म्हळ्यार त्या बायबलाक जागोत आमी घाण उडयला. आमची भुरगीं तेंत शिकतालीं आनी मुखार पळया आतां थोडी फॉरेन गेल्यात तांचे कडेन तुमी विचारा काजाराक तुमी सेट्ट करूंक पळया ती कितें म्हणटात. हांवें सांगिल्ल्या बरें जायचं एका काजारा म्हाका आनीक उडास आसा ताच्या गरजे फादर एकूच एक रिवाज पाडू ना फादर, आमी मालगाडी फादर, आमच्या कोण आयकता फादर. कित्याक आयकनात म्हळ्यार त्या प्रमाणे तुमी तांकां वाडवळ करूं ना. त्या देखून ती आज आयकनात. फॉरेनान कितें पळयलां तें तांगे येवन करतात आनी फॉरेना पर्यंत जावंक चिंतात आनी फॉरेनरान ती जातात. आपल्या आवय बापायन कितल्या कश्टांनी तांकां व्हड केलें. एक भुरगें म्हाका कळीत आसा, एकूच चेडूं भुरगें, तेजे आवय बापाय कितली आवय सरल्या बापाय दुसऱ्याक आसा पूण बापायन जायतो सॅक्रिफायस केला ताच्या खातीर. त्या भुरग्यान कितें केलें कोताय आपल्या मर्जे प्रमाणे कोणाक एकल्या इसून वचोन कॅनडाक वचोंक आसा म्हणून सीदा वचोन कोर्टान मॅरेज जालें. कितें भोगचें ना ताका दुसरें कोणूच ना, एकच धूव. त्या धुवेन केलें हांवें ताका मस्त खंडन केलें. हांवें सांगलें बाय हें तुवें केलें रॉंग. तुज्या बापायची बोगणां तुवें संपूर्ण तरान पिडार करून घाली, तुवें कुडके करून घाली. तो बापूय जाल्यान तुज्या कडेन उलयता दुसरो कोण जालो जाल्यार ओगीत बसता आसलो. तुवें एका भुरग्यान तुज्या बापायची बोगणां समजोवन घेवना. जायते फुडें आमी असेंत मोगाचे न्हू. आमच्या आवय बापायची बोगणां आमी समजना. आमी मॉडर्न म्हूण चिंता. कळ्ळें मॉडर्न. कित्याक आमच्या आवय बापायनी ताका ती जबाबदारी शिकोवना. खंडन करा तें. तुमी वचनाकात म्हणना, वचनासतना रावल्यार ती सूख जाता. पूण ताका समजया अशें आसूंक जाय, ह्या प्रमाणे जियोंक जाय. तर मोगाचें न्हू. आनी एक कुटुंब हांवें पळयलें दुबयंत. ती एक दीस म्हाका म्हणूंक लागली म्हजी मम्मी म्हज्या भुरग्यांक मागण्यांक आपयतना जोर करता आमकां. कित्याक तिचो घोव इलो स्ट्रिक्ट. 7 वरांक मागण्या बसो जाय. ल्हान भुरगीं 2nd स्टँडर्ड आसा दोगांय जवळी. ते म्हणूंक लागले फादर 7 वरांक मागण्या बसय म्हणटना ती म्हणटा तुमकां मागणे. तिका गांवाक धाड आनी हांव मेळटा. ती आयलें आतां मोडबिद्री वचोंक म्हाका एक दीस. त्या दीस सांगता तिका म्हळ्यार हांवें
तुझ्या भुरग्यांक तुवें कशें वाडयलां कित्याक म्हळ्यार ती नातिल्ली हांगा भुरग्यांक कोणाच्या हातान घालून गेली दोगां चेडवां भुरग्यांक आज तिणें तांकां वाडोवना त्या देखून तिच्या नात्रांक त्या टायपार वाडोवंक पळयता ती हांवें म्हळ्यार ती नात्रां तिचें जावंक बरो भुरगीं तुमचें कीप द रुल्स ती कोण सांगोंक म्हळ्यार कशें ती सांगोंक जाता ती पळयता जावंक बरो पूण थोडे रूल ही आवय बापायक सीमीत आसात ताणीन ते घेयचंय आजयेन कितें सांगचें आज्यान कितें सांगचें मावळ्यान कितें सांगचें मावळ्यांनी कितें सांगचें ना आवय बापायक थोडे रूल आसात त्या प्रमाणे तेच घे जायते आज म्हाका कंप्लेंट आयकोंक मेळटा भुरग्यां रावन कितें कोताय तुमकां ती म्हणटात फादर आमकां हेरांच्या हातान घालून गेल्ली आनी त्या देखून आमची वाडावळ डिफरंट जाल्या थोडे वस्तू हांव तुमकां सांगना ते कितें ताणें सांगिल्लें आमची वाडावळ डिफरंट तरान जाल्या आमकां कोणा कडेन सांगूंक जावना फादर कोण आमकां समजून घेता फादर त्या देखून आज आमी गायले हांव फादर इन्नर वुंड्स ब्रेस्तार दीस आमच्या आराधनान 3 घंटे आराधना हांव तें चलोवन व्हरता त्या दीस कितलीं जाणां रडटात ते आसले ते गाय ल्हानपणांत आसले ते गाय आमी कोणाच्या हातार घालून गेले हांव एक दीस हांव सांगलें भये तुका जाय आसले पयशे ना दिले आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक पोसोवना गे म्हण विचारलें हांवें त्या भुरग्याची कत पळय बाय म्हळ्यार तो आतां पायलट जावंक गेलो पूण ताका जाल्ले एक गाय ताच्या काळजान कसले ते गाय असले पुरा गाय आज आमी खाणोन खंय वचोंक जाता मोगाच्यान आनी आमी भुरग्यांक ब्लेम करता तो सारको ना फादर म्हूण ताची आवय सांगताली आनी केदाळ तो डिवायनाक आयलो म्हाका मेळ्ळो कावन्सिलींग जालें ताचें कुमसार जाले उपरांत इमिडिएटली गेलो रुमाक फोन केलें कालें सांगताय बाय ताची बिरमत पावची आसली तुवें म्हाका शॉक जालो ताका जाल्ले एक अब्यूज पळोवन कितल्या जाणांनी ताका उपयोग केला कितल्या जाणांनी ताचें जिवन पिड्यार केला तो जाल्ल्यान वाचला दुसऱ्यान जाल्यार वाचोवंक कश्ट आसले मोगाचे आमकां समजना आमच्या भुरग्यांक आमी बऱ्या तरान त्या प्रमाणे ती क्रिस्ती शिक्षणांत वयर हाडलें जाल्यार ती आपुरबायची जाताली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक कडी बरोबर उबे रावया मोगाच्यान जाणांक अम्मना हागे आमची आवय बापय आमकां भोव मोगाची ताणी घाल्लेल्या बुन्यादीर दुबळी जावन या ग्रेस्त जावन ताणी घाल्लेल्या बुन्यादीर आज आमी आसा त्या बापायक आमी आपुरबाय तरान मान दिवंक आसा तांकां वर्त्या तरान आमी पळोवंक आसा ती नातिली जाल्यार आज आमी आसतना पूण आज आमी आवय बापाय जाता आसतना आमच्या भुरग्यांक फ्रीली वच केदां हाड ये म्हणटा पळय दॅट्स अ रॉंग रूल यू आर फॉलोवींग तुमी म्हणूंक बरो पाद्राब कितें फाटलें आसा आमी आसलो 15 वर्सां भुरग्यांक हांवें सांबाळ्ळां एकच एक भुरगो विद्रू म्हज्या मुखार अविधेय जावन गेल्लो म्हाका कळीत ना कित्याक तशें भुरग्यांक सांबाळल्यार भुरगीं आमच्या सांगात आसतात त्या देखून आतां आमच्या आवय बापायन सांबाळल्या पर्यंत आमकां देव वर्त्या तरान सांबाळटा त्या देखून अम्मನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೋಳಲೆತ್ತುವ म्हळ्यार म्हज्या खांद्यार घालचें पळय त्या देखून आज लुकास वंजला वचलो खांद्यार घालून त्या बकऱ्याक पाठी हाडटा म्हणल्यार देखून आनी तेंच कंतार हांव तुमकां सिंपल शिकयता आनी त्या कंताराक आमी वर्त्या तर आमच्या आवय बापायक आनी ताणी केल्या त्या सॅक्रिफिसाक आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಮುಂಟಾನ ಬಳೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಬಳೆ ಅವನಿಗೆ ದಳೆ ಸಂತೋರ್ಚನೆ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಮಿಷೆ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಲಾ 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 ಸಿಂಗರ್ಯಾ ಓಕೆ ಅಣಿಯಾಕ ಸದಾಜ ಪುರ ಅಣಿಯ ಸಿಗದ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಗರ್ಯಾ ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ
ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಸೋದರರ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ, ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ. ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಮುಂಡನ ತುಮ್ ಏಕಾಮೇಕ ದರಿಜೈ ಲಗ್ಯ ಸಾದ್ ಬಳೆ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಅದರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕನ್ನ ದೊರು ನಗದಲ್ಲ ಕನ್ನ ಕಾಪಡ್ಲಾರಿ ಪುರೋ ಜೈದ್ಗಿ ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಮೆ ಆತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೂಡುವ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಮುಂಟನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಕರಿಸೈ. ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಮುಂಟನ ಏಕಮೇಕಾच्या कांद्याक हात धरणं असं बळ्या असं तुम्ही हक्की हारुತ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಮುಂಟಾದ ಬಳೆ तसं करणार साथ ಏಕಮೇಕಾच्या हां करेक्ट व्हेरी गुड यस. ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ, ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ. ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾ 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 ಲಾ. ಸಿಂಗರೇ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ, ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ. ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾ 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 ಲಾ. ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ, ಸೋದರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುವ. ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾ 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 ಲಾ. ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ, ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ. ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ, ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ
ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊರಿಸಿ ಹಾಕುವ ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹಾಕುವ बड्या म्हणजे वरते जड आहे कळू ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹಾಕುವ ಎಸ್ ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಿ ಹಾಕುವ ನನ್ನ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಹಾಕುವ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಲಾ 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 ಅಮ್ಮನಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಅಮ್ಮನಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತೋಳಲೆತ್ತುವ ಯೇಸು ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आवय बापय आमकां देवान वर्तें देणें जावन दिलां जावय बापय सोरतो मोग आमकां पावस जालो जाल्यार देवाक घाले एक दोळा ताचो मोग पावस जावना उणो जाला जावंक बरो थोडे बरी पूण आमी तांकां बगसिया आनी आमी आवय बापय जावन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान क्रिस्ती शिक्षण नैतीक शिक्षण कलतेपणाचे वर्तें जिवीत जियोंक जाय जाली सर कृपा आमी देवा कडेन मागया आनी बसया ओगेचेनो पयलें नैतीक शिक्षण आसा भाव दुसरें आवय बापायची वायट सवयो बॅड हॅबिट्स ऑफ द पेरेंट्स शॉर्ट करून तुमकां सांगता आवय बापूय वायट सवयांत आसा तरी भुरगीं वायट सवयक वेतालीं कित्याक तांणी तेंच पळोवचें जावन आसा म्हणजे रेतीर मंदिर ऐकलो येता आतां येता तो आनी ताणें म्हाका केदाळे म्हणचे जालें फादर म्हजो पूत पियेता फादर 3 वरां म्हजो पियेता फादर हांव म्हळें एक दीस ताका हांगा आपणाट हांव ताका इल्लें समजयता म्हळें ना फादर येवंक आयकना फादर तर तो येवंक आयकना जाल्यार हांव येता घरा म्हळें हांवें ताका थंय ते लागीं बिजयत तो म्हणा लागलो तूं मेळयलो जाल्यार तो घरा रावना धांवता फादर म्हणला मागीर तो सुमार तेंपो उपरांत हांव विचारलें अंकल कसो आहा तुजो पूत कालें म्हणचें फादर पयलें 3 वरां म्हणचो बसतालो आतां 1 वरां म्हणचो बसता फादर कशें चेंज जालें गे म्हळें कालें चेंज जालें फादर तो 3 वरां पळोवन सर बसचें पळोवन म्हाका बेजार जातालें आनी हांव ताचे वटू वचून बसों सुरू जालो फादर आनी आतां हांव ताचे वटू बसतना सोरो काबार जाता न्ही 1 वरां न्हिदोंक येता फादर हांव म्हळें हांगा गळपास आसलो जाल्यार तुका इमिडिएटली घालून ओडटा आसलो वयर म्हळें हांवें ताका खंडीत जावन आतां क्रिसमस सिजन आनी जायते संभ्रम आमी व्हडल्या गत्तान इल्ले खाणगोन तुजें मट्ट आनी तांतुपुरा न्ही दाखय नाका तें धर्नीरीत राव तुजी भुरगीं आज तुवें केल्लें पळयलें भुरगीं चिंतालीं फाल्यां हांवें केल्यार कितें जाता तेन्ना ती सारतात पूर आवय बापाय तेचें करता म्हण हांव सांगना पूण आमी तें करता आसतना पळोवंक करूंक जाय आज आमी बायल्या गांवांत हाडलो इल्लो सोरो हाडलो बरो करून वतलो पियेलो भुरगीं पळयतात फाल्यां बायल्या गांवांक वेताना म्हाका येंत न्ही कित्याक म्हळ्यार हांव ब्रदर आसतना फादराबांक आमी एक एग बॉयल करून दिताले
आनी व्हरोंक हांव गेस्ट मास्टर हांव त्या दळा कोणूय पात्रां पयल्यार बसचें व्हरतना पळोवचें आमकां खावंक ना तें इल्लें रूल इल्लें स्ट्रिक्ट आहलें आनी हांवें एक दीस दिलें म्हाका एक फ्राय एग खायचें जाल्यार पात्रां जायचें आनी त्या दीस हांव डिमांड करतालो इतली तांती म्हाका खावता आनी बाजून हाडिचें म्हूण डिमांड करतालो पात्रां जाल्ले उपरांत एक दिसय तें उडा सकत येवना एग खावचें सोड आसल्यारय नाका म्हूण जाता तस थोडी फुडें कितें जाता कोताय यंत मुखार वचीत जाल्यार हांवें तें केल्यार जाता म्हूण जाता वो सिगरेट उरता जाल्यार हांवें तें करयत म्हूण जाता आज कित्याक आमची परिस्थिती अशी जाल्या कोताय तुमकां आमी तरणाटी आसतना ल्हान आसतना आमच्या भुरग्यांक सांगाता काडून वचोन आमी आमच्या इगर्जेनी रेतेरीक आराधनाक मिसाच्या बलिदान पोवा करपाय तरान पवित्र तरान भक्तीपणान आसलें जाल्यार आमची भुरगीं आस्ती आसली आज आमच्या भुरग्यांनी कितें चिंतलां इगर्जेक रेतेरीक वेचें प्रायेच्यांनी मात्र आमची प्राय जाताना आमी वेता म्हणटात ती हांव थोड्या कडेन विचारता कितें तुमी येवनात मम्मी आयल्या न्हय फादर डॅडी आयल्या न्हय फादर आमी तांचे बरी जाताना येता हांव फादर म्हळ्यार ताका कोणें एग्जाम्पल दिलें तुमीच कोणें हांवें न्ही तुमी हांव ल्हान जावनय वचोन आसा आजुनय वचोन आसा पूण आमच्या भुरग्यांक आमी तें शिकोवना एक दोन शिकयलें जाल्यार खंडीत जावन येता आज एक भुरगो खोडयाळांत आसा आमच्या हरतेर मंदी आसा हांव आसतना ब्रायर येतालो मागीर एक दीस हांव एका सांगलें आनी तो येता पळय हर एक दीस आमच्या एका बायल मनशाक सांगलें ताका एवढी रिडींग दी ताका कुमगार जावना हे कुमगार जायनातल्या रिडींग दितात हे फादर हांवें म्हळें देव कांय दावाना देवान दिनाका म्हणून सांगोना तें तुजी रुली वाचून न्ही बरो आसता तो आमच्या आलोशियस कॉलेज भुरगो बरो आसा तो आनी एवढी रिडींग वाचलें पळय ताका एक दोगा तेगा जाणांनी वचून भारी बरें जालें म्हळें वो आतां आवयक वाचोन मरोंक ना 6 वरांच्या मिसाक आवयन वसजेत फाटल्यान बसताली हांव आसतना तें खंय कुमसार करतात पळय थंय बसताली आनी तिका काणकोण हात वोन व्हरून मुखल्या बांकान बसता इकत आतां म्हणटा फादर आतां आयकूंक आयकना फादर हां भुरग्या खातीर म्हणून वता न्ही कार्लो आकुतीस म्हळें हांवें कार्लो आकुतीस तुजो पूत हां तुका बारी खुशी जाली आनी त्याच देवाचपणान वाडय आनी एक दीस ह्या जाग जाता की ना म्हणून आमी पळोवचें न्ही ह्या जाग जावचे खातीर मागचें तो जाता की ना गी हांगा जाता की म्हण नागात ह्या जाग जाता वाड्यात हांगा त्या प्रमाणे आनी ते दळ कितले अपुरबाय तरान ते वाडटात हां आवय बापायचे आमची खंयच्या तरान आमी आसा त्या प्रमाणें आमची भुरगीं जातालीं भुरगीं चिंतात आमी कितेंय केल्यार जाता आवय बापायन तशें केलां तांकां विचारूं हक्क काय आसा म्हण विचारतात इस्कालांत आसतना हांव एक पोटी खंय वचोन तुमी कोणा मुखार म्हाका कांय खावचें पळयनातल्यात भुरग्यांनी दिल्लें खातालो सगळीं भुरगीं टिफिना टायमार दितालीं हांगा म्हणे ओके त्या चिक्कोडीन तें मुट्टून आपलें तें दिता आसतना देवा पयलें इतलें कश्ट जातालें पूण ताचे खायनातल्यार आपल्या ताका चिंता म्हजें बरें ना पात्रां बिस्कीट आनी केक मात्र खाता म्हूण चिंतात ती त्या दुगुणाची खिचडी पयलें खातालो मागतालो देवा कडेन देवा कापुजिनाचें पोट म्हजें कांय जायनातलें पूण कांय जावना पळय कितलें अपुरबाय तरान बारी आनी ती भुरगीं कितली लायक करताली तें मात भायर खंय काय ना कित्याक म्हळ्यार म्हजी शिस्त आसली कोणेय बायल्या शॉपांनी खावंक वाचोन जालें बेंगलोरांत हांव आसलो एक आपली भुरगो आसलो 9th स्टँडर्डान नोवीद म्हूण ताचें नांव आनी तो केदाळे बेकरेक वता म्हणून म्हाका ताचें कंप्लेंट आयलें हांव घालें करतालो म्हजें इस्काल जालें तूं लोभ काडून भितर दवरतालो पॅन्ट आनी शर्ट घालतालो एक खाणें म्हजे कडेन हेल्मेट आहलें बायक काडतालो वेतालो वचून ते सायडीच्या बेकरेक भायर आसली बेकरी तातूंत हांव एक कप कॉफी काडून येता सो करून आनी हांवें तो सेकल देंवन तानांत बायक रावयलें म्हजो ग्लास वयर केलो ग्लास टाप्पा पडलो ताचो सगळीं जाणां ताका पळोवंक सुरू जालीं हाका खालें जालें काय नांव बरोवन घाण गेलें वर गेलो दुसऱ्या दीस असेंब्लीन धरलें खंय आहलोय ह्या वेळार 4:30 वरां खंय आहलोय बेकरेलय कालें करतालोय घरांत माजर मुटलां की तुमगेर म्हूण विचारलें आवय बापूय नांते हांव हेजे घरा तस दीस मोगाच्यान तो भुरगो आतां इतलो बरो जालो म्हाका म्हणटालो फादर 1 करेक्शन वॉज इनफ फॉर मी पळय कांय करूं ना जोर करूं ना कांय ना हेल्मेट ग्लास अप म्हज्या एक ल्हान भुरगो बूक आसता रातचें की ल्हान बूक काणयलो नाव नेक्स्ट डे असेंब्ली यस आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी कोण कळत जाय त्या देखून सांगोंक राव पात्र बारी स्ट्रिक्ट आसलो त्या देखून लोकांनी जाय जाल्यार बरी अटॅक केलें पात्र नो प्रॉब्लेम कितले अटॅक केल्यार कांयच करूंक जायना कितलेय जाणी कितें केल्यार पात्र भजे लो आलोंक जायना कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे जबाबदारीन पात्रां काम करतना कोणें आलोंक जाय जबाबदारी करता मस्त जाणांक नाका कित्याक म्हळ्यार
थंय जबाबदार तांकां रिगोंक जायना न्ही, मिशे रिगोंक जायना न्ही. ना, आमच्या जबाबदारीन तेरा न्ही मिशे रिगोंक ना. तुज्या भुरग्यांक पळोवचें काम तुज्या भुरग्यांक मात वयर दवर न्हू आनी एकल्या भुरग्याक सकयल घालचो पात्रांव हांव न्ही. त्या खातीर हांव पात्रांव जावना. हांव जालो जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक बऱ्या कारण सांबाळच्या. हर एकले आज डिवायनाक येतात सगळीं एकच, ती कोण खंयची कितें तें म्हाका पडोवन वचो ना. त्या देखून म्हाका न्हू आमी जायते फुडें चिंताव कितेंय केल्यार जाता त्या प्रमाणे करिनाकात. हांवें एकादोळा भुरग्यांक कांय नाका म्हळ्यार हांवें सॅक्रिफायस करूंक आसा, तो सॅक्रिफायस हांवें करीत जाय. तिसरें वायट चाली, इमॉरलिटी, घरान झगडे नाका जाल्यार उलोवचें, कितेंय जाता तोंडाक आयलें उलोवचें. शिस्त ना, शिस्तच ना आमच्या आवय बापायक थोडे फावटी. मेळिल्लें शब्द उलोवचें. तूं मोर न्हू वचूं, तूं मात्ती खावंक, तूं बरो जायना. अरे तुका कोणें अधिकार दिला? तुज्या देवान तुका दिलाय तो अधिकार. जाता जाल्यार दोन शब्द बऱ्या तरान उलय, नाका जाल्यार वायट उलयना. तुज्या तोंडा जावन येवं नजो. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलें तुमच्या तोंडा जावन येवच्या उपयोग नातल्या, उपकार पडनातल्या हर एका उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा तुमी दिवंक आसतले. हांवें जाल्यार आज म्हाका थोड्यान उलयतना म्हजे लोव नीट जातात, लोव नीट जाता. कित्याक म्हळ्यार तसलीं वणवी उतरां उलयतात आमची आवय बापाय आनी कसले तुमचे स्टँडर्ड तांदूळ कळीत जाता. हांव म्हाका एखादो तुमचेर कठीण राग आयलो तर म्हजी स्टँडर्ड कळीत जाता. हो कसलो मनीस हाचे तें आसलो भितरलो कांय गुण जावना. आमच्या डिवायनान देखलो पात्रांव आसा, तो पात्रांव बारीक रागिश्ट. तो कांय सांगलें जाल्यार इमिडिएटली राग येता. ताचे आमी कांय खुशाल उलोवचें बरें ना. ताणें उलोवचें पयलीं आमी 100 फावटी चिंता हाचे काल उलयत घे. आतां उलोवचें सोडलां. तो आयलो जाल्यार जेवणाक आमी सगळीं उठोवन वता. तुमी म्हणून बरो पात्रांव अशें करतात की उपाय ना. कित्याक म्हळ्यार ताचे कडेन कांय तुमी उलयल्यार व्हडल्यान बोब घालता. कित्याक म्हळ्यार ताका तें भितरले गायांत पळय ते ताचे गुण जावनात, ते बरें जावनात, नितळ जावना. त्या देखून उडी मारून पडटा मेळिल्ल्याक. आमचे पात्रांव म्हणटा असो भितरलो कांय गुण जावना. हांवें एकल्या म्हळें ताच्या लागीं वचून इल्लें सांग सायबा म्हजी हाडां पिठो जावं का म्हणा लागलो. पात्रांव जावनी कोणी जावनी, तुमी जावनी हांव जावनी, रूल इज रूल. आमचे थंय तें आसा, तुमचे थंय मात नाही. ते आमी बरें जेजू कडेन मागोन ते गुण करच्याक जेजूची आमली रगत आमी मागोन घेयचें मोगाचें न्हू. त्या देखून वायट नाका जाल्यार करचें आनी वायट उलोवचें मस्त वायटाक आमकां वन पायता. त्या देखून आमी हेरां वयर गुण ह्या म्हणसोनी. कितें हांवें पळयलें आसा, एक कुटुंब आसा मैसुरान, दोग पुतिका दुबळी काय म्हळ्यार जेवंकय पयशे नासले. आमी ब्रदर आसतना आमचे कडेन पयशे व्हरून ती जेवले आसात. पळया ग्रेस्तांची भुरगीं मात्र बऱ्या तरान सांबाळीत म्हणटा ती आत्या आसात. तिणें एक दीस एक वायट शब्द तिच्या भुरग्यांक उलयलो हांवें पळोवन. पूण आज तिचे दोगी भुरगे इतले आपुरबाय तर आवय बाबा बापूय ताचे पेंगटा दुखे जावन ते ल्हान धाव्यांत आसतना जावन घरांत आसा जाल्यार कितले बरें करून सांबाळटात गो ताय. तांचें उलोवणें पळयचें इतलें. ताका आप केवीन म्हण ताचें नांव. ताका आप येता आसतना कितले आप आनी एकल्याचें कीत ताच्या काजाराक गेलो. किताच्या काजाराक हांव गेलो. आवय कडेन ताणें उलोवची रीत, आवयन आनी बापायन ताचे कडेन उलोवची रीत शा. हांवें म्हळें तो वायट शब्द उपयोग करनातले देखून कितले बऱ्या तरान ते आसात. आमी भुरग्यांक जायते वायट शब्द घालता. केदाळे जावं बरें थोडे फावटी आमची भुरगीं उपराळी, थोडे फावटी तांकां समजना. बसून समजया बरें करून उलया. केदाळे ते सांगनाका तूं कांय पायदो नातलो, तूं तसलो, तूं असलो अणवो. राग येता म्हूण कितें सांगूंक जायना. राग येता म्हूण तुमच्या ऑफिसराक वचून गाडी घाला पळय नेक्स्ट घरा येवन बसना हे तूं. त्या दाडा तुका कळीत आसा. हां आमच्या वडा असल्यांक कोणाक शॉपा वचून तो गाडी घाल पळय. जयलक्ष्मी स्टोर वचून ताका सांग म्हळ्यार तो तुका घालून काडून उडना येते. हां आमकां कितेंय जाता आमच्या भुरग्यां कडेन म्हणून केदाळे ते करिना. भुरगीं तुमकां दिल्लें देवाचें देणें रचनेच्या कार्यान तुम्ही भागीदार जातात. यू आर द को क्रिएटर. तुमची एक अस्तित्व पळया, तुमची ग्रेड पळया. खाजरी मनशान तुम्ही तुमची ग्रेड पळया. देवान तुमकां ताच्या रचनेच्या कार्यान भागीदार दिला ते समजून घेया. आनी तुमच्या भुरग्यांक नाका जाल्ल्या शब्दांनी मालदिसां मागचें, सिराप मागचें, तो बरो जावचो ना, ते हें जावचें ना. तितून सांगा, बसा आनी सांगा. केन्नाच एकच एक वायट शब्द आज जावन तुमच्या भुरग्यांक उलयनाका. आनी आराधना वेळार हांव एक खंडट करतालो. एखादो वेळ तुमी उलयल्यात देवा कडेन बगसाणे मागा म्हज्या भुरग्याक तसली परिस्थिती येना जावन म्हज्या भुरग्याक वायट करिनाका जेजू म्हूण मागा.
आणि मुखार मात्र तसं करिनाकात मोगाच्या न्हू. त्या देखून म्हजे भुरगीं आज खंयचीय भुरगीं जावन म्हजे इस्कालची वर्तो गौरव म्हाका दितात. कित्याक हांव ताका जोर करतालो वायट उतरांनी न्ही. बी गुड, बी सिस्टमॅटीक, सिस्टेम जी बी डिसिप्लीन. तें जाय. कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय बियनातली भुरगीं म्हाका बी येतालीं. आवय बापायनी म्हाका फोन करून सांगचें आहलें. कित्याक त्या प्रमाणे हांव चलयतालो आनी तशें चलयतना भुरगीं आयकतात. आमची भुरगीं आयकतात. मोगान सांगलां आमची भुरगीं अर्यकी आयकतात. हांव तुमकां सांगता विथ एक्सपिरियन्स. हांव एक्सपिरियन्स नासतना तुमकां सांग, अनुभवान हांव तुमकां सांगता. भुरगीं आयकतात. एक शब्द सांगल्या बरो राव म्हळ्यार एक भुरग्याक म्हाका चिक्कोडीन आनी गुडास आसा तो इल्लो लेट येयलो. हांवें सांगलें स्टँड देर. आनी हांव क्लासीक गेलो. म्हजी क्लास ती 3 घंटे एक कंटिन्युअस काण येतालो. म्हाका व्हरलो टायम मेळना म्हणून 3 घंटे म्हाका उडासच ना. ह्या भुरग्याक रावोंक सांगिल्लें. 3 घंटे जाताना म्हाका उडास येयलो. हांवें म्हळें दोगा भुरग्यांक दावार तो खालें जाला पळया तें. तो थंयच रावला जायते. एक स्टेप इसीन दिसीन करूं ना. तो आसल्या बरीं पात्रापान आपयला आयलो. पळया आमी आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे सांबाळल्यार आमची भुरगीं व्हरती दिरवें जातले. ना जाल्यार कालें आमी सांगिल्लें बरी नाका जाल्यार वायट अंदुलांचे तूं तसो जालाय आनी तुमी तशें जाल्यात म्हूण तांकां करिनाकात. बऱ्या तरेन सांबाळा, मोगान सांबाळा. आनी एक बायल मनशां सांगा आमच्या मँगलोरान तिणें उलोवचें उतर. हांवें म्हळें तिका एक दीस रियली गूड. तेका भुरगीं आसात. अशें उलय तुजी भुरगीं आतां एकलो पियूसी ना. एक शब्द कांय सोडून बापायक उलयलो जाल्यार इमिडिएटली सांगता हूम यू आर टॉकिंग. कोणा कडेन उलयताय रे तूं. वॉज सॉरी डॅडी. हा आमची कितल्या भुरग्यांक आमी शिकयलां आनी आमी भुरग्यांक म्हणटा तो सारको ना हें सारकें ना. मागीर मी जेस्क्यूल येता. काल हांव ट्रेनार येवन आहलो. एक कुटुंब येतालें एक आवय आनी धूव. आनी दुयेचे एक येस पळोवन म्हाका इल्लें बेजार जालें. पूण हांव तांचो अधिकारी न्ही न्ही. हांव म्हज्या अधिकारांत आसल्या मात्र हांव उपाय करता. उरल्या ट्रेनारांनी वचून आमी उपाय करूंक जायना. आमकां खंय बरं इतिमिती आसा थंय मात थंयचे मिजेस्की बळयचे मोगाचे न्हू. सगळो लोक ताका पळयता तशें करता अशें करता. उडोवंक देवोंक जालें म्हणटना ताच्या बॅगांतले आयले इतले थंय लेपटोंक हांगा लेपटोंक तें पात्रापा कितें पडोन गेला म्हणून पुरो तुमी. पूण हांवें तुमकां एग्जाम्पल दिवचें. इंत भुरगीं फाल्यां मिजेस्की करन खंय वचोंक पावतलीं. तांचें मट्ट थंय रावोंक पळयतलीं. ताची कॅपेसिटी हांगा आसतली. मोदेगाती खाली जागो आसतलो. डिप्रेशन आनी कोणा सांगात आमकां एडजस्ट करूंक जायना. मागीर आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक जायना. मागीर आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करता. तो सारको ना, ती सारकी ना. विल्माबाई सारकी ना. त्या देखून ती सगळो तिच्या उठून रावो ना. कोणा म्हळें ती सारकी ना म्हूण कोणें सांगचें. तूं वेरें कित्याक म्हळ्यार तुका त्या प्रमाणे जिवोंक जाय. त्या देखून त्याच हांतार जिवन शिका. आसून बरें आसून तुमचे कडेन बरीं जावन बरें करताचो मोग करा. आपुरबाय तर रे तांकां आनी सांगा तूं म्हजो पूत तूं म्हजी तूं. हांव तुका भोव चड मानवाला जेजो त्याच बापान म्हणलें आपल्या पुताक हो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो हाका हांव चड मानवाला. पूण बेखा बिट्टी आतां क्रिसमस आसा न्यू इयर आसा ती पार्टी ही पार्टी म्हणून तांकां घरा जावन भायर धांवना नाकात. घरान दवरा. तुमच्या जाग्यार रावन तुमकां वचूंक आसा तुमी वचा आनी तुमी येताना तांकां पाटी आपण. म्हाका आनी कितें वता म्हज्या एका खाजिनान म्हणलें फादर कोले खाजर गम्माती गोत्ताय फादर. कदें तुका कशें कोत्तालें गो म्हळ्यार हांव 11 वरांक आयलीं फादर. म्हजो पूत येताना 3 वरां फादर. हांवें म्हळें पडपशें तुका तकली सारकी ना गो म्हळें. तुका सारकी ना. तुका तो पूत कितें जातालो कालें करतालो. तूं थंय ताका आपणाट कितेंय जाल्यार ताचे कडेन राव. तितलो वेळ रावची गरज ना. एक आवय वचून रावताली. ताच्या भुरग्याक ताच्या क्लासमेटा सांगात हॉटेलांत जेवण हाडचें आनी ड्रायव्हर जावन राखोन रावचें. एक दीस म्हाका फोन केलो कळ्ळें सायबाई हांव हांगा भायर रावलें फादर. काल्याक म्हजी धूव गेलां फादर पार्टी करूंक फादर. ताच्या फ्रेंडा सांगाता फर्स्ट इयर PUC. हांवें म्हळें थंय जैला न्ही ताचे भितर वच आनी ताका सांग हांव सरेंडर जाल्या म्हूण सांग. तित लास्ट दीस ताचे उपरांत ते पार्टी गेल्ले. हांवें म्हळें दिस लास्ट आनी मुखार तूं तशें जाल्यार पार्टी वचून तुज्या दुवेक थंय धाडन तूं हांगा भायर राखताय कालें तूं वॉचमॅन आहे. तशें जाल्यार पार्टी केली तुजी न्ही. तांकां गेले खुशी करूं. खुशी करूंक मस्त वांटो आसात खुशी करूंक. तले वांटो न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हांवें काली 3 पॉयंट मात दिले. आतां 6 पॉयंट आसात ते करूंक गेले मस्त लेट जाता. त्या देखून आज आमी आमच्या भुरग्यांक बरें कर सांबाळा. तांच्या सांगात रावा सांगात दिया.
मोग करा नाजाल्यार तिंत भुरगीं फाल्यां सकाळ म्हणटात म्हाका मोग मेळना. मेजॉरिटी आमच्या रेती सेंटर आमच्या भुरग्यांनी म्हणजे आमकां मोग मेळना, म्हजो मोग करूं ना. जावं बरो तडपडी भुरग्यांक ऑटोमॅटिकली बघता ताचो सोड मोग केलो, म्हज्या भावाचो सोड केलो, म्हजो करूं ना, या म्हज्या भयणीचो सोड केलो, तें दुसरें. तांकां बगलें तें समजून सांगा. पुता काल एकली आवय म्हणा लागली, पुता हांवें तुजो उणो मोग करूं ना पुता, तुका बगलें जावंक बरो तुज्या भावाचो सोड मोग केला म्हणून, तुजो केला पुता हांवें. आनी तें इन्नर हिलिंगांत हांवें सांगूंक न्ही जाल्लें. आनी ती म्हणा लागली, फादर तुमी कितें सांगलां तेंच हांवें केलें फादर. वय मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, भुरगीं आस्त ती आस्त आमकां जाय, दुसरी आस्त घेवन कांय करूंक ना. आमची भुरगीं व्हड जालीं जाल्यार आमची परिस्थिती कितल्या उत्तम मट्टाक वताली, कितल्या बऱ्या तरान जाताली. ताका ते थोडे पॉयंट्स हांवें तुमकां दिल्यात, ते बरें सांबाळा. आनी तुमी चिंतूंक बरो तुमच्या भुरग्यांक दुखता म्हणून, इल्लें दुखल्यार बरें. कानाक पयले वटी कामार वट्टो करता आसतना दुखुल्ल्या देखून मात तुमच्या कानांत आज भांगार सोंपता. वय गी वय मू नाजाल्यार रस्ते असले गे हांगा जस्ट सिरकोन हाडलें जाल्यार तें खंय पडते आहलें कोणा कोणा मेळटा आहलें कोणा. तुमच्या कानान तें उरतें आसलें. आज तुमच्या कानान तें सोंपता जाल्यार तुमी त्या भांगारान सोंपतात तर त्या कामारान भांगाराच्या कामारान बरें तोपलां रडल्यात तुमी. तशेंच आमच्या भुरग्यांक थोडे फुडें तोपोवन दिल्लें. तुमी चिंतूंक पुरो पात्रां मस्त स्ट्रिक्ट जाल्यार मात्र सिस्टम बरी उरता. त्या देखून कावन्सिलींग आनी पूरकन इस्कालांत अनुभव आसून हांवें तुमकां हे पॉयंट्स दिले. त्या देखून सांबाळा मोगाचें न्हू, भुरग्यांक बऱ्या तरान वाडया. देवाची कृपा आमी मागया. सगळे आमी आराधनाक आयती जावया. आज प्रत्येक तरान हांव हे खातीर आमी मागतले, कित्याक आज हांव वयो त्या तरान आपल्या भुरग्यांक बापूय ना म्हण न्ही, पूण आज आमकां बायबलान पळोवंक मेळटा मरी आनी एलिझाबेथ. देवान असाध्य म्हणलें ह्या दोगांत केल्लें आसा. आज आमच्या कुटुंबांतय असाध्य म्हूण तुमच्या थोड्या कुटुंबांतय कितें बगलां धर तें आज मागा आनी तुमकां तें मेळटलें. माग आनी पळय तुका तें मेळटलें, दारार ताच्या मारल्यार दार उगडतलें. मागया आनी दार उगडचो जेजू आमच्या मदेगांत येतालो. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखान तूं संगी आसा. जेसू देव तोची ससार, आमकां देव तोची ससार. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखान तूं संगी आसा. जेजू देव तोची ससार, आमकां देव तोची ससार. बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. बेंबीरान तें आमकां दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेजू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना, धैर्य आमकां सोड दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखान तूं संगी आसा. जेजू देव तोची ससार, आमकां देव तोची ससार. कणबे साराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. कणबे साराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना,
복송 kurpa tu ditai Jesu Dukci putra 복송 kurpa tu ditai Jesu 지성이 또 아사 수가도간 도성이 아사 지수 기운도 지서사 암가 기운도 지서사 जेसु तुझे ससाई देऊ तू आमच्या संगत असाय व आपण पाहिजे आमच्या संगत राव तू आयलाय या सगळ्यांच्या वेळा आम्ही सगळी तुझ्यावर त्या जनराक तयारी करता असताना आमका तो आधार दिताय आमका सदान स्वयंताय आमका पटलोन धरताय आमका मोगान आरयताय एक सुरपोणान आम्ही असताना मोगा सांगतून दिताय जेजू एक सुरपोणान आम्ही असताना मोगा सांगतून दिताय जेजू मरणा तडी कामी पावताना ससांची बितला बैताय जेजू मरणा तडी कामी पावताना ससांची बितला बैताय जेजू आमचे सगळे तो आसा सुखा दुखात तो संगे आसा जेजू देव तो जेससा आमका देव तो जेससा आमचे सगळे तो आसा सुखा दुखात तो संगे आसा जेजू देव तो जेससा आमका देव तो जेससा जेजू देव तो जेससा आमका देव तो जेससा हालेलुया 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 सत्य कार्या मग चलो वडा ताळा वडा सत्य तुझ्या कळसाच्या गुणायता सत्य करो सोम्या तो आमच्या संगत असाय आमका सदा आधार दिताय जेसू तुझ्यावर त्या मोगान आम्ही जीव आमका शिकाय आमका वेगळा असाय आमच्या सगळे कुटुंब तुझ्या संगत दिताय सोम्या हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया आमचे सांगता तो असा आमका मेळोंक गायला तो सुचेसू ह्या वेळारी म्हाका तुका आमच्या सगळ्यांक आजार आशिल्ल्यांक मेळोंक गायला आजार नातले आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांकी ताचे वरती वळख आसा ती वळख वर्त्या तरान ताणें कळोवन दिल्या त्या वळखीन सदांच तांकां सांबाळूंक की आमी आज तेच हांगा नातले आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्या पासत मागता आसतना समी आमच्या संगता आसल्याक आमच्या तकले बघून संपूर्ण तरान आमचे जीवन ताका समर्पित करया आमचे कुटुंबां ताका समर्पित करया आनी ताका नमस्कार करुया नमस्कार कर नमस्कार करया नमस्कार करया जेसू राया सगळे आम्ही आमच्या जेजू मुखार उबे रावुया जेजूची आमच्या मद्याक आहात
पवित्र सक्रमेंत आसल्या जेजूचे तुझी नदर घाल. एक गडीभर तुजी नदर घालतना तो तुझ्या सगळ्या जिवनांत नदर घालतलो. कित्याक ताचे ते अपुरबायचे मोगाचे दोळे, मोवाळान पळोवचे दोळे, तेच पेत्रून नेगार केले ते दोळे ताका पळोवन तो जेजू त्याच्या दोळ्यान दिस ताचो मोग अनमोग करूंक शकलो तो पेद्रू. कित्याक जेजूच्या दोळ्यान मोग उमाळून येवचो ताणें पळयलो आनी गळगळ्यार रडलो, पश्चाताप पावलो. पूण जेजूय रडलो. कित्याक तो रडलो? तो रडलो पेद्रूच्या वरत्या मोगान तो रडलो. सांग पुरो तूं सुकोवन पडलाय, सांग पुरो तुवें म्हाका नेगार केलाय. आज त्याच उतरांनी आवय बापायनो तुमी सुकोवन पडले आज सांग पुरो. थोडे पटी आमी बरें एग्जाम्पल आदर्श जीवन जिवना सांग पुरो. थोडे पटी आमची इथं मर्जी केल्या सांग पुरो. थोडे पटी आमी नानान तरे वायट उतरांनी आमच्या भुरग्यांक कितें कितें सांगलां सांग पुरो. खोटे शब्द, वायट शब्द, सिरापाचे शब्द नाका जाल्ले मलदिसां आमी तांकां मागल्या सांग पुरो. आज तो वरतो वेळ समयान तुका दिला. तू पश्चाताप पाव. कसे पेद्रू पश्चाताप पावलो त्याच बरोबर पश्चाताप पाव. तुझ्या काळजाच्या गुणांत देव दिती तुका. कित्याक म्हजी भुरगीं वायट जाली जाल्यार, म्हजी भुरगीं विबाट जाली जाल्यार, म्हजी ती भुरगीं विबाट जाता आसतना आमी कशें पळोवंक जाता. पूण आमी चिंतू ना. त्या देखून आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी थोडे पटी आमी बरें केलां जावं पुरो. उतरांनी आमकां ताका कितें कितें आमी सांगलां. त्या देखून आज पश्चाताप पाव. म्हज्या भुरग्यांक कितेंच वायट करिनाका जेजो. म्हज्या भुरग्यांक बरो पुडार दी जेजो. म्हज्या भुरग्यांनी मुखार वयच्या बरी कर जेजो. जावंक जा पुरो रागांत आमी उलयल्या पूण जेजू म्हणटा हांव आसता त्याच वरत्या दोळ्यांनी तो तुका पळयता. तुज्या भुरग्यांक तो पळयता. ताचो मोग अनुभव करच्याक समेची स्तुती करया. ताची स्तुती गायन आतां आमी ताका वरत्या तरान ताचो उपकार पावून ताका अर्घा दिवया. 129 129. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಕದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಳೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿನಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿನಿಂದ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಯೇಸು 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 ಬನ್ನಿ 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 ಯೇಸು ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಂಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸು ಯೇಸು ಅಲ್ಲವ ಓ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು 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 ಬನ್ನಿ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿರಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರಲು ಕೋಪ ತಾಪ ದ್ವೇಷ ಮತ್ಸರ ಹಗೆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ಕೊಡಿರಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ 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 हालेलुया देवाचे उत्तर आमकां अशें सांगता जोहानचो अंजल 4 अध्याय मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूं सुद्दां ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बांय बराबर गूण आसा
तर तुझ्या लागीं झरीचे उदक खंयचे आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वस्त्रां हेच बांयचे उदक पियेली तशें जाल्यार पुर्व प्रास तूं व्हरतो काय कितें जेजून जाप दिली हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान थान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान कधीच थान येवचोना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सश्टी जिविताक उमाळून वळटली ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागचें ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना जेजून तिका म्हळें वच तुज्या घोवाक आपण हाड ये तिणें जाप दिवन म्हळें म्हाका घोव ना जेजून तिका म्हणालो तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें येदोळच्या तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय स्त्रीयेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रावादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकणी तुका क्रिस्ता बश्या मोगाचें नांव तुमची नदरी तेच सुमेचेर घालास फ्रांसीस एबल जेसिका चोविटा मिल्ली कॅथरीन ह्या वेळार देवाचें उतर ह्या बरी तुमकां दिवन आसा इसाया प्रवादीचो ग्रंथ जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ chapter 29 verses 11 तुमचे खातीर म्हजी योजना सदांच उक्ती आसात खरेंच ही योजना तुमच्या हिता खातीर बरोवशान बरयले फुडार तुमकां दिवचे खातीर ही योजना हांव संपूर्ण करतलो म्हणटा आमचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हर एक लागीं आमकां योजना त्यात देवाची आसात सांग बरं आमकां आमच्या भुरग्यांक जायते फुडें आमी चिंता आमच्या भुरग्यांक की कितें लाभतलें खंत काडी नाका म्हणटा जेजू बाये रडा नाका हांव आसतना रडची गरज ना कित्याक रडताय तूं विचार लागलो त्या विधवीक ती म्हणा लागली म्हजो एकलोच पूत मरण पावला जेजू म्हणा लागलो रडची गरज ना हांव आसतना रडची गरज ना सांग पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायती आमच्या कुटुंबांत समस्या आसा ती जायती आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार ना जायती आमच्या भुरग्यांक बरी कामां ना ती बरें सैरीक मेळना ती थोड्याची आमची काजारां तेच वाट जाल्या ती थोड्याच्या घरांनी समाधान ना आमकां एकामेकाक समजून घेवची सकत ना जेजू कडेन सांगा म्हजी येवजना तुज्या पासत आमी नेमीत केल्ली आसा ती तुज्या फुडारा खातीर तुज्या हिता खातीर वायटा खातीर न्हय बरो शांती तूं बातेवन मुखार वता आसतना ती योजना हांव तुका उगडापी करतालो म्हणटा जेरेमियाच्या ग्रंथांत ती थंय आजूय तुज्या भुरग्यां पासत माग ह्या वेळा कितें तुज्या भुरग्यांक बरें म्हण लाभोंक आसा सगळे आमचे भुरगे कोणी वायट वाटेर आसात कोणी वायट चालींत आसात थोडे फुडें आमी चिंता आमी तांकां इल्लें स्ट्रिक्ट केलें जाल्यार कितें जाता काय शिस्त जबाबदारीची मोगांत दिवची लव एंड डिसिप्लीन गोज टुगेदर मोग म्हळ्यार तो पाडारी मोग न्हय मोग म्हण कोणाच्या हातान वचून सांबाळचें न्हय मोग म्हण मेळ्ळें मेळ्ळेच्या फाटल्यान वचचें न्हय ह्या मोग म्हणा आमी कितें काजारा पुर्वी आनी काजारा उपरांत करचें करूंक आसा तसलें वायटाक आमी सांबाळचें न्हय ते आमच्या भुरग्यांक आमी ताकीद दिवंक जाय जबाबदारी तुजी तुवें घेवना येता ती जबाबदारी त्या भुरग्यांक त्या तेंपलांत तुवें समर्पीत करतना पयसान व्हरतना एक आवय आनी बापूय जावन तुमची जबाबदारी तुमकां कळीत आसा म्हूण ह्या जागान विचारूं न्हय विचारलां वय म्हणा आनी आज आमी चलवल्या कित्याक आमकां तें पडोवन वचना आमी फकत दुरसोणे तें सारकें ना हें सारकें ना देवाक आरकांनी पयल्यान तुका भुरग्याचें देणें दिलां भुरग्याचें देणें नातिल्लें आवय बापायचें दूख पळया वसा
त्या दाडा तुमकां कळीत जाता तुमचे भुरगे कितले आपुट. पूण भुरग्यांक तुमी त्या प्रमाणे बऱ्या तरान जबाबदारीन शिकवण दिता आसतना नैतीक मावल्यां खलतेपणांत क्रिस्ती मावल्यां त्याच प्रमाणे बरें आदर्श जीवन दितना ती शिकतालीं आनी त्या प्रमाणे ती नात आमकां अपुरबाय तरान सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा आवय बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांची तिदवण करा. तुमी तुमच्या भुरग्यांक तिदवण मात्र न्हय तुमी त्या प्रमाणे जियेया. तुमी मागा म्हण तांकां मागा म्हण सांगून तुमी मागनातले जाल्यार तुमचे भुरगे मागचे ना. आज आमचे आवय बापाय कितले आपुरबाय तरां मागतालीं आनी की म्हाका उडास आसा म्हजी आवय भायर भितर वेताना मागताली भायर भितर वता मागताली. हांवें एक दीस विचारलें मागीर खालें खाताय तूं खायना रे बुता मागता रे बुता कित्याक मागता की म्हळ्यार कश्ट आसले ते कश्ट हळू जावन म्हज्या भुरग्यांक बरो पुडार आसून आनी तसलो पुडार दिवच्या तिणें मागिल्लें आनी आमी सगळ्यांनी आमच्या भुरग्यांक तसलो पुडार दिवच्या मागिल्ले. फकत ह्या रेतेरीन मात न्हय हर एका वेळा मागोवंक जाय कित्याक वायट शक्तीचो प्रभाव जेवसा जिवितावळी सदांची कामां दाराबास्त महापान आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां दसून आसात. जायती जाणां आमी म्हणटा कित्याक आमकां इल्लें लूज लायफ जायचें त्या देखून पाद्राप पातका विशयात उलयता पाद्राप सैताना विशयात उलयता पाद्राप जेवणसारा विशयात उलयता. पातक करनातलो कोण आसा पळय आनीक चड आमी पातक करता पातका विशयान उलयनातले जाल्यार आमची अधोगती जाती आसतली सत्यानाश जाता आसतलें. आज पातका विशयान इतलें उलयल्यार थोड्यांक आमकां आनीक कुमसार जावंक नाका. 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां उपरांत कुमसारां येतात कित्याक ह्या अनुभवान हांव उलयतां आमच्या रेतीर मंदिर येवच्याच. त्या देखून आमी पातका विशयान उलोवंकूच जाय. पातक आमचो दुस्मान पातक आमी जायत्या जाणां विचारतना एकल्याचें जावप सैतान आमचो दुस्मान फादर. तर सैतान दुस्मान पळोवन मुखार कितें पातकां गेल्यार जाता तें पातक तुजो दुस्मान. पातकाचो बापूय जेवणसार त्या देखून पटीचो बापूय जेवणसार. त्या देखून पळया जायते आमी पटी मारता एकामेका कडेन जायते पटी मारता. उक्त्या मनान उलया एकामेका कडेन बसून उलया. तुमच्या भुरग्यांक बसून सांगा बऱ्या तरान सांगा. चड सांगायचें म्हणना म्हाका एकलो बापूय सांगतालो बेंगलोरांत आसा तो विन्सेंट म्हणून तो म्हाका सांगा फादर म्हजो पूत फर्स्ट इयर PUCत आसतना सेंट जोसेफ कॉलेजीन शिकतालो फादर. फकत 1 hour आय स्पेंट विथ हिम. ताका हांवें दोनूय वाटो दाखयले फादर. वायट वाटेक कशें वयचें आनी कितें सकट घेवचें आनी खंय तो पावतालोय बऱ्या वाटेक कितें करीत जाय आनी खंय तो पावतालोय तो उद्देश ताणें ताका बरो दिल्लो. आनी आज त्या बापाय कडेन आवय कितले आपुरबाय तरान तो पळयता आनी तो म्हणटा डॅडी तुवें म्हजे सांगात करशिल्लो 1 घंटो 1 घंटो. जायते जाणां आमकां आमच्या भुरग्यांक सांगात टायम करसूंक नाका आनी आमची भुरगीं टायम करसूंक तयार नात. आज तांचे कडेन आसा तें हें तें कित्याक आमी आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवंक जाय मोगाचें न्हू उलया. आमच्या रेतीर मंदिर येतात ती सगळे म्हणटात फादर तुमी मस्त उलयतात आमचे कडेन. हांव केदाळे म्हणटा हांव मनशाचो पिसो. त्या देखून हांव धांवता. म्हजो प्रोविन्शियल पोर म्हणटालो तुका बांदून घालून जावचें ना लोकां धांवन कित्याक तुका लोकां कडेन उलय जायत. आनी आमी लोकां कडेन उलयता आसता मागीर कोणा कडेन उलोवचें मोबायलार बसचें गॅजेटान बसचें ताका म्हाका आपोवना तें आपोवणें म्हजें न्ही. तुज्या लोकांची सेवा कर म्हूण म्हाका आपयला. त्या लोकां खातीर म्हजो जीव दिवंक म्हाका आपयला. गरज पडलो जाल्यार तो जीव दिवचो पडटालोच. आनी त्या देखून मोगाच्या भावनान बिणव तुमचो त्याग सॅक्रिफायस तुमी केला वय. आनी आज त्या भुरग्यांक खातीर मागा पळया कितलेशे फावटी आमी त्या भुरग्यांक एणसिलां कितलेशे फावटी आमी भुरग्यांक नाका जाल्यार शब्द सांगल्यात म्हूण कित हांव आमी भितरल्या भितर तशें जावन अशें जावन केदाळाय तशें करिनाकात. तुमचे जिवान पिडार जातालें जें कितें तुमच्या भितर आसा तें भायर येवचें न्हय. थोड्यांचे तोंडांत उतरां अशें मेळी येतात कित्याक म्हळ्यार ते भितर मेलकुटे मेळे ते मात भायर येताले. बरें येना तांच्या तोंडान कित्याक म्हळ्यार ते बरें जिवान जिवनात ते ती बरें जिवान जिवनात हेरांनी बरें जिवान जिवन असो म्हण ताणें चिंतचें. तस जाल्यार कितें म्हणटा गोताय सोमी जो कोण हेरांक पातकांक ओडटा लाणांतल्या लाणां पातकां ओडटा ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांद ताका व्हरून दर्याच्या मोद्यागात घाल येवचें नाका ताणें फाटीं. कठोर मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आज आमी आमची समाज कितली पाड करून घेतल्या कितली पिडार करून घेतल्या. आमच्या समाजान खंय आसात आमचे समाज आदर्श समाज म्हणून आमी लेखता फकत नांवा खातीर क्रिस्तांव मात. जेजूच्या काळार एका जेजून सगळें सारकें गेलें. जेजू येता आसतना लोक हारी हारीन धांवतालो ताच्या फाटल्यान कित्याक
तस जाल्यार वरते जिवान बापाचे मिसांव ताणें घेतले म्हाका आनी तुका एकले की मिसांव आसा आमी आयकोन सोडल्यार जायना आमी आयकोन तें चिरोवन घेयचंय आनी तें चियेसय त्या खातीर कितेंय चूक जाली जाल्यार आज जेजू कडेन माग भक्साणें माग ओय जेजू हांवें केल्या ही चूक आनी मात्र एक निर्धार कर आनी मुखार हांव म्हज्या भुरग्यांक वायट मागचो ना आनी मागचें ना वायट उतरां हांव केन्नाच उलोवचीं ना तुमकां हांवें दिलें सगळ्या म्हज्या लायफान हांव जायत्या कुटुंबांक सांगता आसलो मैसूर आसलो बेंगलोर आसलो पुना आसलो त्याच प्रमाणे बेळगाम आसलो हेर जाग्यांनी जायत्या जाग्यांनी गेल्लो आनी केरळांत जायतीं कुटुंबां हांव पळयतां पकस मेजून मेजून 5 कुटुंबांनी मात्र हांवें पळयल्लें आसा एकच एक वायट शब्द उपयोग करिनातलो कित्याक आमकां संवयर पडला मेळिल्ले जीब आमची आमी आडाव घालता आनी त्याच जिबेर वचून जेजूक स्विकार करता आनी म्हणटा जेजू आमचे थंय आयला जेजू तुज्या मेळ्या जिबेन येवंक गो तुज्या मेळ्या मनांत येवंक गो मेळ्या काळजान येवंक न्ही ताका एक अस्तित्व ताका एक सिंहासन आसा तुजे काळजाचें सिंहासन तुजी जीब तो मारोग तूं वाट ती वाट मेळी धरली जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर येता म्हणटाना कितले बरे केले आमी एक इतलो व्हडलो जेजू येता म्हणटाना आमी कसली तयारी केल्या भितर घेवच्याक कांयच ना कितेंय जाता मोगेचे न्हू हो जागो खाली आसलो भरती करता एकलोच सोमी मात्र तुजे खंयचेय उरलें भरती करूंक जायना समाधानाची जाय संतोशान आसा जाय खाली आसलो तुज्या काळजाचें सिंहासन ताका दी ताका बसय दय तुज्या वायट वाडार गायक न्ही ग्रेस गायक न्ही हंकाराक न्ही गर्वाक न्ही इगोक न्ही मोसराक न्ही आनी नाका जाल्यार वायट चालींक आनी वायट सवयांक न्ही तें बरें करून समजोवन सांगा आनी त्या वेळार कित्याक आमची भुरगीं समजतात तुका सांगता म्हणजे सगळे जिवन चिकोडी दीस केला 8 वर्सां आसलो त्या वेळार हांव भुरग्यांक सांगतलो नॉट ए सिंगल लव लेटर शूड बी रिटन इन माय स्कूल 8 years नोबडी हॅज रिटन बेट्ट घालून सांगता भुरग्यांचे नंबर दिता वचून इसारा आतां हांव थोड्यांक भुरग्यांचे नंबर दिता तांच्यानी इसारा मास्टर प्लॅन ती तुमकां सांगतले हांव सांगना म्हणटा कित्याक आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे हांव नजो बापूय पूण व्हडलो बापूय हांव तांकां फादर म्हण तें म्हाका आपयता आसतना हांव नजो बापूय त्या बापायन तांकां शिकयलां आज तुमी तुमच्या आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक सगळ्यांतर मागीर कितें दितले त्या देखून जेजू कडेन मागा जेजू आमकां दी ती सकत हांव हर एक पटी म्हाजें खंयचेय इस्कालचें कार्य चलतना एक पटी मागा नासतानातलो आतां रेतीर मंदिर आसा खंयचें आसा पयलें आमी सांगाता मेळोन मागोवन मागीर आमची रेतेर आराम रेतेर एक मागणेन न्ही फादर म्हणून तुमी सांगूंक पुरो पूण आमी पर्सनली मागोवंक आसा थोडे कडेन भायर आमी वता थंय रेतेरकेच्या पयलें 1 घंटो आमी दिमेर पडोवन मागोवन आसता आमची टीम मागता टीम मागनासतना वचना तुमी पळयता थोडे लायक येतात आमचे सांगता आनी ते दिमिगाल मागोवन ह्या जाग्याचे बेसांग म्हणून ह्या जाग्याच्या पांयां पडोवन येतात म्हळ्यार तसलें खालतेपणाची जिणी जियोवच्या खातीर ती रेतेर आनी तसलें बरेंपण आमी आपणावच्याक सोम्या कडेन मागया आमचें समर्पण आमी करया जावं बरो आमचें जिवन कशें जियेल्या जावं बरो थोडे बडी आमची चूक जाल्या सोमी बक्षिता वय सोमी बक्षिता म्हण आमी केल्लें तें करूंक सांगोना ताणें आनी मुखार पातक करिनाका आनी मुखार ती चूक करिनाका आनी उलयलें तें परत तें मेळ्ळें उलयनाका कित्याक तें मेळ्ळें तें भितर वचून एक मेळ्ळें मेलकुटें गूड बांदीत जाल्यार तुजें तें कोशेद मेलकुटें जाता मेळ्ळें जाता विबाट जाता कापाटी जाता त्या खातीर बरें कर तें 10 जाणांक बरीं उतरां दी 10 जाणांच्या जिवनांत बरें करूंक प्रयत्न कर कांय ना एक बरो हांसो दी आनी बरें उतर दी तितलेंच पुरो समर्पण करता आसतना तुमचें सगळें कुटुंब जेजू मुखार दवराचें कितेंय सोडून घडलें आसा तें सगळें दवरात वायट चालींत वायट सवयांत आमचीं भुरगीं आसत तर तांकां दवरात मोगाचें न्हू जायते बडी आमचीं भुरगीं अशें जावंक कारण आमीच म्हूण न्हय थोडे बडी एटमॉस्फियर परिस्थिती आनी वातावरण जावंक पुरो पूण आमी सारकीं आसा तर आमी बरें जिवन जियेल्यां तर आमचीं भुरगीं वेतालीं मुखार त्याच जेजूक आमच्या भुरग्यांक समर्पीत करया ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವಾ. ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 Jeffrey Anthony Agnel Sylvia Ruben Milton ह्या वेळार पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतली उतरां आमकां अशें सांगतात सगळो तुजो हुस्को ताचेर दवर आनी सगळें तो सारकें घालून तुका दितालो सगळो तुजो हुस्को ताचेर दवर आनी सगळें तो तुका सारकें घालून दितालो मोगाच्या भाव भयणीनो भोव अपुर्बायचो वेळ हो मागण्यांत आमी करसीत आसतना ह्या आराधनांत आमी आसतना जेजूचें अस्तित्व आमच्या मुखार येता आसा ह्या वेळार आज 2 जाणां स्त्रियांचे वर्त्या जिवनांत देवान केल्ली अपुर्बायची कृत्यां असाध्य म्हणलें साध्य केलां बरी मायक पवित्र आत्म्यारी गर्भे सांबाळ वांजली म्हातारी प्रायस सगत जातली एलिझाबेथीक तेच देवान दिलो तो भुरगो आनी त्या प्रमाणे दोगांच्या जिवनांत अपुर्बाय तरान ताणें अजाप केली समारीची स्त्री जेजू तिचे सुख दाखयलें भियोना ओपन गेली आनी म्हणा लागली तूं जावन आसा प्रावादी आनी म्हाका कळी जालें
गेली शहरात गेली आणि सगळ्यांकी सांगा लागली ताणे म्हणजे सगळे म्हाका सांगला मेस्सिया आयला मेळो घेया एका समारियाकडनं जू देवांच्या जेजूक मेळच्या खातीर सगळं शहर आपण व्हरून गेली आम्ही जाल्यार म्हणटा आल्या तूं कोण आमकां सांगो तूं कोण तशें आसा म्हूण सांगो तुका काले कळीत आसा पयले तिणें पटी मारले म्हाका गोव ना म्हूण तिका उपरांत कळीत जालें जेजू सगळें कळीत आसा नाजाल्यार धांवत्याच लिबियान हाणें म्हजी पातकां सांगली म्हजी चुकां कळली पियोवची गरज ना मोगाच्या भावान आनी बेडेनो कितेंय चडून करता आसतना जेजू लागीं वयचें जेजूक समर्पीत करचें एकामेका आमची चूक वळखून घेवची तितलेंच तर आज मोगाच्या भावान आनी बेडेनो हांगासरले सगळी आवय बापय तुमकां अवकाश कर दिता तुमी मुखार येवचें स्त्रियांनी ह्या सायडीर दादल्यांनी ह्या सायडीर मुखार येवन ह्या सक्रामेंता मुखार तुमच्या द्वारी तुमच्या भुरग्यांक समर्पीत करात भुरगीं नादिल्ले आवय बापूय आसात तरी तुमच्या मोतीन दुसरी भुरगीं आसात कोण सगळी वायट वाटेंत आसा जावंक बरो थोडीं भुरगीं वायट चुकोन गेल्यान बरो तांकां सगळ्यांक जाय जाल्यार वयर येयात मोगाच्या वयर येवन दिमी घाला बरें दिमी घाला आनी जेजू कडेन मागात आज तुमचे मागणे जेजू आयकतना कसलय बंधन असून बंदपास असून आम्ही आयकले आराधनेಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ तू विचारले मागणी पळे तुका ते मेळटले माग तुज्या भुरग्यां खातीर हर एक नेण्टी जावन व्हडा जावन कोणी जावन काजर जाल्ली जावन कितेंय तांच्या जिवनांत चडून आसा जायते जाण हुस्को जेजूको सगळ्यांचो हुस्को कळीत आसा आनी त्या खातीर जेजू लोकांक पळयतना तेजे काळी सुरसुरले आज तुमकां पळयतना तेजे काळी सुरसुरतले तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा ओगेत रावा नाकात मागा कितें जाय तें सांगा जेजू सांगा भुरग्याचे देणे दिल्याक देवाक आर्गां दिया आनी तुमच्या जिवनांत कितें सक्कडी तुमच्या भुरग्यांक जावंक जाय कितें सोडून तुमी केला देवाक कळीत आसा आनी मुखार हांव तशें करचो ना जेजू आनी मुखार हांव तशें करची ना जेजू म्हज्या भुरग्यांक केदाळे वायट मागचो ना जेजू म्हज्या भुरग्यांक वायट शब्दां उपाय करचो ना जेजू आनी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बऱ्या तरा हांव समजतालें तांकां बरी मोत दी तांकां जाणवाय दी एका दोळा हांव चुकोवन पडल्या नैतीक शिक्षण आनी क्रिस्ती शिक्षण आनी बरें आदर्श जिवन दिवंक हांव चुकोवन पडल्या तर पश्चाताप पावता आनी मुखार म्हजें जिवन तांकां आदर्शमय जावंक व्हरता तरान आनी केन्नाच म्हज्या भुरग्यांक वायटांत वचोंक वायटांत पडोंक एका दोळा ते पिडेंत आसा जाल्यार तांचे खातीर माग एखाद्या वायट चालींत आसा माग बऱ्यान आसात तांचे खातीर देवाक आर्गां दी एका दोळा तांकां काम ना बरें काम जाय बरो पुढार जाय सैरीक येना आनी थोड्यांच्या जिवान कितले कश्टाचें जाला दैवस जाला थोड्यांचे केसी कोर्टान आसात हे सगळी सम्या कळीत आसा माग ताच्या खातीर आपण बायतरान तुज्या वर्त्या काळजाच्या गुण येता न्हू सम्या कडेन मागे ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು दोघा स्त्रिया ते घडले अजाब और एका आवय ताई और एका बापाय ताई घडले असाध्य कांयच ना जेजू असाध्य कांयच ना जेजू तुका आणि तसले तू बरें म्हण दितालोय आणि तेच बरें म्हण सगळ्या भुरग्यांक दितालोय वय जेजू अद्भुत जावं दी ह्या भुरग्यांक तसले वर्त्या अद्भुताच्या आराधनात आमी आसा त्या वेळा जेजू भुरग्यांक सगळें बरें म्हण दिवच्या मागात तुमच्या वर्त्या मागात एखाद्याला हात वयर कर मागोंक आसा हात वयर कर मागोंक आसा मागात कितले मागोंक आसा ते सांगा जेजू सगळे समजता वय जेजू ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು जेजू आपय जेजू आणि सांग ताका तुझ्या हर एका भुरग्याचें नांव काड ताका समर्पीत कर ताच्या हातान दी तुझ्या हर एका भुरग्यांक जेजू भुरग्यांक लागीं घेतले हर एका भुरग्यांक ताच्या हातान दी आनी त्या भुरग्यांक असले कश्ट ताका समजता तो जाणा आनी त्या भुरग्यांक कितें जाय तें सगळें तो दितालो
आणि त्याच पवित्र आत्म्या सगळ्यांत तो भरतालो पवित्र आत्मा तांचे ते येत असताना सगळे तांकां बरें करतलो तांचे वाटे उक्ते करतलो ताची योजना जेजो तुजी योजना आमच्या भुरग्यां खातीर तुवें उक्ती दवरल्या ती योजना तुजो फुडार बऱ्या तरान जावच्या इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत चॅप्टर 59 वर्स 1 तो म्हणटा देवाचे हात काय मोठे जावंक ना ते देवाचे हात कितलेय लांब आसात ताचे वाटो बंद जावनात ताचे वाटो उक्तेच आसात तुज्या भुरग्यां खातीर तुवें मागतना ते वाटो उक्ते जातलो बंधन बिरियूद कित्याक तसले तुवें विचारतना कसलेय ते बंधन आसल्यार ते सगळे वताले तुवें कितेंय तांकां वायट मागलें आसल्यार ते सगळे वचून सोम्या म्हज्या भुरग्यांक बरें कर म्हज्या भुरग्यांक बरी वाड दाखय म्हज्या भुरग्यांनी बरें जावच्याक आनी तांचें जिवन तांचें कुटुंब बरें जावच्या खातीर मागे ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ಸಕಲ ವಾಟ ದೊರೆಯುವುದು ಉತ್ತದಾನ್. ಹುಡುಕಿದರೆ ಉತ್ತದಾನ್. ಸಿಗುವುದು ಯಸ್ ಗಡಿಯೇ. ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು तेच बरें बरें आमकां दिवचो जेसू आमच्या सांगात आसा तुमकां ते आशिर्वाद बरोवंक आशेता ह्या वेळा दत्त जेजू तुमच्या मुखार आसलो तुमच्या भुरग्यांक इतले आबरबाय करतालो कालीच एक बायल मनीस म्हणा लागली फादर कितलेशे तेंपां जावन जायनातले एक हिंदवांच्या बायल मनीसीचे सैरीक हांव केन्ना डिवायना घेवन पावली फादर तिसऱ्या दिसा तेची सैरीक जाल्या फाल्यांच्या दिसा हांवें त्या मुहूर्त कार्यांत आसचेच फादर सैरीक घट करूंक आसा कितलेशे वर्सांक त्या देखून देवाक साथ म्हणलें कांयच ना तुज्या भुरग्यांक जाय जाल्यार वाटो येतोच ताणें उक्ते केल्यात माग बरेंपण माग आनी तुज्या भुरग्यांक यशस्वी मात्र न्ही ती वर्त फळां बरी जावच्याक देवाचे आशिर्वाद आसले कडेन आमी मागया E diavola sacramenta sestang naman करूया पूर्वीला त्या रूपाबोला नव्यो रीती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत्विस्या बावरताचे मोठेप्याम ससे बापा तसेच पुता अळसाणी स्तुतीजा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसम आवडटा आमेन हे देवाविचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टमना सुगडास तू आमकां सोडलाय चड आनी चड करून आमच्या भुरग्यांक तुज्या वरते आशिर्वादाने भर जे कितें आसा आडकळे हाडचे सगळे तुवें खाण उडयलाय ह्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता आभार मानता उपकार बावडटा चड आनी चड वर्त्या मापान तुजी सगत आमचे ते देवय वर्त्या पवित्रपणान बरोवंक आनी खरें भगवंतपणाची जिणेची आमकां तो पावक जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सगळ्यांनी मी पाठी आमच्या जाग्यार वेचे जिते सवा ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर्व उपकारां गार्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता प्रिमल डिसोजा ब्रह्मावर प्रवीण लसराद वमजोर डेल्विन लोबो आनी टीना डिसोजा उडपी स्टीवन आनी रेशमा डिसोजा शिरवा नवीन रोजी लोबो मूडबेळे सिप्रियन ज्योती कुतेन्नो पेर्नाल तांचो 32nd वेडिंग एनिवर्सरी
विनाले आनी नताशा डेसा कण्णूरू, फ्रेडरिक जे.सी. डिसोजा मुडुबेळे, विनोलिन आनी लीना मिनेजस पामूर, जानेट आल्फोन्स कडेकार, एडवर्ड डेझी लोबो शंकरपुरा, जेविटा आनी जेस्विटा डिसोजा निलावर, रोशन मेलिटा आनी आशेल डिसोजा बारकूर, जॉन ग्लॅडिस अल्मेडा कलातूर, प्रीता लुविस कल्याणपूर, किन्नी डिसोजा ब्रह्मावर, फ्लोरिन डिसोजा ब्रह्मावर, तुषार बबिता डिसोजा कोळालगिरी, जेनिया डिसोजा बज्जोडी, रेचल लोबो मणिपाल, जॉयसन लोबो फेरार, जानिस जॉयसन डायना सुवारीस उडपी. तशेंत हांच्या तेसा वापसतो जानिस उडपी, अनिता मस्करेन्यास परंपल्ली, एंड्रिया आनी एल्सन पिंटो बॉम्बे, रीना रेनर डिसोजा आनी लेस्पन आल्वा, दिनेश शिल्पा आनी कुटुंब विजय, आयवन ग्रेगरी डिसोजा कोळालगिरी, एंटनी लोबो उडपी, प्रीतम मेलिशा डिसोजा पियूस नगर, प्रशांत वेनिसा आनी क्योना डिसोजा शंकरपुरा, मेलविल मतायस नेजर, रियान लुविस मैंगलोर, डेनिस डिसोजा अचात्मा खातीर मेस्तिता, फ्रेडरिक डिसोजा मुडुबेळे, देवादीन सिस्टर सेनी इचात्मा खातीर मेस्तिता, विनफ्रेड सेरावो सस्तान, तेरेसा फर्नांडीस अचात्मा खातीर मेस्तिता कुटमादारा पहिल्या वर्साचो उडास, हेनरी लोबो अचात्मा खातीर मेस्तिता, तेरेजा लोबो आनी कुटुंब मुंबय, आयनीश लसरादो अचात्मा खातीर मेस्तिता, जॉसी जानेट फर्नांडीस कालमाडी. तशेंत फादर वेलेरियन मेंडोन्सा अचात्मा खातीर मेस्तिता, जेरोम कास्तेलेनो. मोगळ तू आमचो सावंत, रक्तय आमकां सदांनी मोगा, सुख दुख दिवन आमकां आधार, जाताय आमचो बळगोन सांबाळना, संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या, गितां गाव मधू तुका सीता, आमचे तोबे ओतुल्या सदेन्या पासो, अर्गा मेटयता दिनवाशी खालसा. मोगच्या भाव भयणीनो, देवा खारगां दिव्या, देव सुखार बावड्या, मिसेच्या बलिदान एक कुटुंब जावन माय मोगान सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या त्या सवा खातीर हे बेठवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोग्याच्या भाव भयणीनो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. आनी हें फकत उतरां मात न्हय, हें कर्ण देवान दाखयलें जावन आसा. आनी आमी मरयेच्या जिवानान पळयलें जाल्यार पयलें तो संदेश येताना मरी माय घाबरली म्हणटात. कित्याक? हें कितें म्हूण तिका कळीत जावना, हें कशें जावचें म्हूण तिका कळीत जावना. त्या देखून ती चिक्की भियेली. अशें जाता की जुदेवाच्या दस्तुरे प्रमाणे एखाद्या काजर नातिल्ली स्त्री ती गर्भेस्त जाली जाल्यार फातरांनी मारन ज्यूश मारी येते. ह्या खातीर ती चिक्की भियेली. पूण केन्ना बडव्यान सांगलें, पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जाताली म्हणल्यार व्हड संतोशान ती भरली. मात न्ही, तिणें सांगलें हांव जावन आसा देवाची चरण दसी. तेच प्रमाणे आनी एक स्त्री कांयच भुरगीं जावची सकतच ना, सगळीं ओगडून घेतल्या, प्रायज जाल्या वाजटी म्हणून लेखलेली. एलिझाबेथेक 6 म्हयन्याचो गर्भ म्हणून बडव्यानच मोरयेक सांगलें जावन आसा. एलिझाबेथेक बडव्यान सांगोना मोरी गर्भेस्त आसा म्हण. पूण मोरयेक कळीत जालें एलिझाबेथ गर्भेस्त धांवली. धांवले क्षण थंय पावतानाच म्हणा लागली, केदें व्हरतें भाग देवाच्या माथेन म्हज्या लागीं येवचें. देवाची माता म्हळ्यार पयलो शब्द त्याच देवान पवित्र आत्म्या दिलो. पवित्र आत्म्याद्वारे एलिझाबेथे मेळ्ळो. एलिझाबेथे द्वारे आमकां सगळ्यांकी देवाची माता म्हूण आपोवचें एक व्हरतें नांव आमकां तें दिलां.
आणि असले एक वर्ते व्हडपण आमच्या मायेचे आज आमी वर्णीत असतना क्रिस्ताच्या जनानाक आमी तयारी करया. एक्सटर्नल आणि इंटरनल, भितरले आणि भायली दोन्ही तयारी आमकां भोव गरजेची. आणि त्या दोन्ही तयारेंत आमी सोम्याक विसरूंचे नाका, सोम्याक आमी समजून आमच्या जिवनांत ताका भागीदार करया. द रिजन फॉर द सीजन इज जीजस. हे आमच्या जिवनांत असलें जाल्यार आमी सदांच सुखी आसतले. सोम्या लागीं भोगसणे मागया तडबड आमी सुकोवन पडल्यान सांग बरो. कुटुंबा जिवितांत जावं दी, वायक्तीक जिवितांत जावं दी, आमच्या वावरा जिवितांत जावं दी, खंयच्याय समाजाच्या जिवितांत जावं सुकोवन पडल्यान तर सोम्या तुज्या सांगता आमी बळवंत. कित्याक सांपावलून म्हळें वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग. हांव वचकत आसतना हांव बळवंत. केदाळा सोम्या तें अवलंबीत जाता आसतना आमी सोम्या तें अवलंबन जावन आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपितार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता. मनान चिंतून मनान सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसून बगे सदांच संवकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदाता देव आमची काकूत करूं, आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजे भुरगे सोम्या जयच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळांनी आत्रे घेवन रावल्या. येदो वर्त सोडून दार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी तसो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रामूंक आमकां पावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वडवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्मेजकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान हाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या गुड्यांतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण हाजाण जाप दिली हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाक सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेत आसा. ती एका पुताक जल्म दितेली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतेली. देवाचें उतार हें. देवाची बडकार. आपणे भितर सरता सर्वेस्पो तोस महिमे सोरासा. आपणे भितर सरता सर्वेस्पो तोस महिमे सोरासा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशेचेर तिका तिरकन दवरल्या. आपणे भितर सरता सर्वेस्पो तोस महिमे सोरासा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार
कोणाक सोडूंक मेळा ताच्या पवित्र तळार पाय दवरूंक कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक पावो आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो आसा तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेता तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा आपले भितर सरता सर्वेस्पो महिमेचो आसा आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो आसा उबी रावया आनी ससोउद्गार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. दाविदाच्या सविये सस्निक राजाचे दरवाटे तो उक्ते करताय काळोखाच्या बंधन जियेतेल्यांक सुडका दिवं तूर ताण ये Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गालिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या एक अवंकारी सरशेन पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें त्या अवंकारीचें नांव मोरे देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणालो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली तवळ देवदूतान तिका म्हळें भियेनाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयला पळय तूं गर्भेत सावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी पारामोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वाज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीर सदां काल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी अवंकार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी पारामोहनाथाची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भच जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेक तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक आसाद्य जावचें कसलेंच ना तेदमा मोरवेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची चारणदासी तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं तितल्यार देवदूतो तिच्या सरशिलो गेलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता
आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, अकान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर मग आमी परता. तुझी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळू कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन दैरान आमकां भर. ओडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, आसारतान क्रिस्ताच्या रूपान. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर मग आमी परता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानतात असलें सामणो मागात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्विस्वक्त मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचे तुझी दाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरोवशान आमी आशेता ते सस्नाचें जिवीत ह्या बलिदानावर आमकां मेळूं. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सोबे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक थेन वासोया. करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद आनी सष्टाच्या देवा, सरकाळे आनी सते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो निती सोडे आमच्या फायद्याचो. तो येतालो म्हूण सगळ्या प्रावाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवंकार मयेन ताका सांबाळलो. जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावता ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेसून तो सांताय जावच्याक ताणें आमकां पाव केलें. तो आमच्या मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमची सगळीं गितां गावन वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींची देव परसा स तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायतात. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस पोतू. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरीत. तुज्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच परिक्षण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी कराचे रगत. पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावडता सगळं परगचुया सौम्याचेसु आम्ही हो ओंडो काठाव आणि काल सिंतले पियेता तितले पोटी तो वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण बरगडता बापाचे माणसाने पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास काढता आणि जिविताचो उंडो आणि सडोची काल तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगस्य तेला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. जेजून आमकां भोव मोगाची प्रार्थना शिकयला. माय मोगांची ओंचाक आनी त्या देवाच्या वर्त्या सक्तेन भरच्याक हे मागणे आमकां आदार जाता. सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्वरा सर वायटांतलें आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरेचे क्रिस्त जेणे बरेचशे नत्र केले आमकां तुझ्या उदार काकळतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकारांतले वाटय. तित्यार सुरकी पदवी आणि महिमा तुझी ससच्या सस. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमें तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. माय मोग आसूं आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूच कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूच कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोमोगेच्या बा भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू सदांच आमच्या संगत आसून असाध्य म्हणलें हेचेजो कांयच ना. जें कितें आमच्या जिवनांत सारकें ना तें सगळें सारकें करच्याक हाचे कडेन आमी मागलां आनी खंडीत जावन ते सारक्या वाटेर तो हाडटालो. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसरत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Matthew 238.
Giêsu, Giêsu tô cai về ta, e tô đi tô chi sơ sai. Giêsu, Giêsu tô cai về ta, e tô đi tô chi sơ sai. Mu cha sai ba đều tu mô sơ tu ca hậu trích ta tu cha ye nya ất mô sơ nirankari rakta सुकटीच्या बेटा परी जीव हो राखून आसा तुझे दुष्काळ देशाक सोन्या तुझी सकळ महिमा Giêsu, Giêsu tô cai về ta, Kitô đi tô chi sơ sai. Giêsu, Giêsu tô cai về ta, Kitô đi tô chi sơ sai. Mu cha chi va rasa अधिक तू सो मो करता ओंकार मोच्या स्तुती तुझी सदानी गायता जालोय मोम्या मोसो आगा तुझे तय उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळे तुझ्या रगांत. जेसू, जेसू तो खंय वेता, दितो दितो तोची ससाय. जेसू, जेसू तो खंय वेता, दितो दितो तोची ससाय. तुया खणवळ्या बापा तुझ्या दैवी जेवणाच्या बळान पातकांतल्या आमकां सुटोवंक आनी जेच्या जल्माच्या परबेग मेरबेताय जावं हांवें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आणि सर पदवेदा दे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. जेजू क्रिस्तच्या त्या परबेक वर्ती थाराय बायली आणि भितरली संभ्रमक वसोन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख आदराबादावन तुमची मानाची वात तुम्ही घेवची. आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर देवादीन तेरेजा फर्नांडीस हिच्या उडासाक तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी दिला कलमाडी. तशेंच रोशन मेलिटा ॲशेल डिसोजा बारकोर, ग्लॅडिस ग्लॅडसंडी अल्मेडा कलतूर, जेरोम कास्तेलिनो बारकोर, अँटनी लोबो उडपी, तेरेजा लोबो, तशेंच डर्विन डिसोजा बॉम्बे.
देखन ती मिगल्या काळीचे माळे तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेळाचे माई तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेळाचे माई तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर ये बोवनी तळावकारी ओ भगवान थिराधीन जेची भोव निर्मळ आवळी जावं ससांत तुका विसरून काडली देवपुता तूं गर्भी समोरच्या वेळी तुका भोगल्या अधिपत्या आनंद सोहळास करूंक तूं म्हाका पावतर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तो सान परत्या तुका दिवंक वादो आनी चड वाडोवंक हांव भोव चड पळयता हे दुखेचे भोव मोगाळी माई तुझ्या आनंद सोबती उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार या म्हज्या घरचें तूं म्हाका पातळी तुझ्या देवपुताचे आपर्णे कागुरचेर पातयो आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हळ्यार बसवणेचेर बरोवसो आनी तुज्या बळवंत सुसयाच्या आदारार हुंदोवन भोव घालतेपणी हांव तुजे लागीं परता ह्या म्हज्या घरचें म्हजे बसोन विनंती कर देवाची भगवान कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाहीतर म्हाका दिगज उपकार मेळचे कर म्हण ह्या नवेनान हांव तुजे लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात घरांत समाधानान जियोंक बरी भलायकी मोतीक समाधान लाभोवंक बऱ्या सांबाळेचें काम मेळोवंक आयर्लंड नर्साक इंटरव्यू पास जावंक बऱ्या सांबाळे गांठी दूख गूण जावंक दुवेचें पुताचें मौन परिवर्तन जावंक खातीची पिडा गूण जावंक गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक रीण फारीक जावंक दुस्मानाच्या बंधनांतले सुटोवंक कुटुंबांत आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक सायनस वर्टिको गूण जावंक पांयाचो शिरो पडचें गूण जावंक बँक लोन बेगीन फारीक जावंक बोर्ड परीक्षा बरे मार्क्स मेळोवंक शॉपान बरें भाडें मेळोवंक आमाल पियोवणी सोडूंक हायपर थायरॉयड गूण जावंक आस्थमा शेळ कोंकली गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक किमोथेरपी बऱ्यान जावंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक वेरिकोस वेन गूण जावंक बरी सैरीक बरो फुडार फावो जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक बँक रिणा लागून गरजागो येलाम जावंचार आसा हांतलें भायर येवंक फावो ती वाट मेळोवंक CA परीक्षा पास जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक शिपान बरें काम मेळोवंक ऑपरेशन बरें जावंक बोटाच्या हाडांत आसलेली दूख गूण जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या त्या सवांक आमची त्या सभा मेळोवया आनी मोरया माये लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेंतली म्हाका आजची वरती पातळी उसारूंक हांव खुशवरता तुजो देवी पूत तुज्या कुशीक आसतना ताणें तुज्या कतबीन खालसान पेटयल्या सेंबरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परतून मागता हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे यात्रेक भेटयता नमान बरी आहे कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान बरी आहे कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान बरी आहे कुरप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम
गबराल बोलल्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणा प्रेमा मेळो तुझ्या सगळ्यांच्या आनंदाच्या करुवान सबार पोचले मोत्यांनी जाऊन हांव खुशी मरता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती पजळून वाडोवणी म्हणत वयता एक केसीचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता तुजी पदवीदार मध्यस्थी मनयतात जोड दे म्हूण हांवें तुजे कडेन मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर आमकां दिता तुज्या मनाक दडपड्यान मनशान केल्ली सगळी कामां जेच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा बसत भोवकल्पणी हांव तुजे लागीं परतून मागता आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागच्यो उपकार आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदर थाणे रचला सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बाब तुझेशी पावो दे सोमी तुमच्या सोवे आसो थोमच्या सोवे आसो प्रार्थुया ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसयल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदारा सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेरनातलेल्या दये लायले आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदले भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी रास करताय देव सष्णच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Jerusalem, porto santosan, somi tuso eta patka taun sodo, tuka ughad tuche dole, loka somo pole to eta santo samadhan diuncha, otu Jerusalem. देव सोडवंदा तुसो येता ओटू जेरुसाल्या भरतो संतोषा सोमी देव तुसो येता पातका ताण सोडो तुका उघड तुझे डोळे लोका सोमो पोळे तो येता संतोष समाधान देवच्या ओटू जेरुसाल्या देव सोडवंदार तुसो येता संसार तुका कोणान बुडला राष्ट्रा आसात अंकरा पूण तुचे तो प्रकाश पांकयतलो उस्वाडान तुझ्या लोक चलतलो जेरुसाल्या तूं उठ सगेसा जेरुसाल्या तूं उठ सगेसा ओटू जेरुसाल्या Porto santosa
सोमी देव तुसो येता पातका जावन सोडूं तुका उगड तुझे डोळे लोका सोमो पोळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठून जेरुसल्या देव तुझे तो ओढो येता काळी तुझे उल्हासतले देखून क्रिस्ताय चिंतिलाची साबातावन भांगार हाडनेतले सोम्या देवा स्तुती गातले जेरुसाल्या तूं उठ सगेसा जेरुसाल्या तूं उठ सगेसा उठून जेरुसाल्या भर तूं संतोष सोमी दे तुसो येता पाका जावन सोडूं तुका उगड तुझे डोळे लोका सोमो पोळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठून जेरुसल्या लो तुझे तो ओघो येता उठून जेरुसल्या भर तूं संतोष सोमी देव तुसो येता पातका जावन सोडूं तुका उगड तुझे डोळे लोका सोमो पोळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठून जेरुसल्या दे सोडवंदार तुसो येता मोगाळ पुता सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां जेजूच्या बोबोईत काळसा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये दर्या शुक्र समेत तुम्ही संतानो आणि सदा भक्तानो भगवान सच्चे करूया आमच्या देवा आमच्या दिस विनंती बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.